संसार तुझ्या वैभवान जीवित आमचे बोरला तुझ्या मोगान पृथ्वी आमची सोपता तुझ्या कृपेन देणी तू दिताय थोडा मापान बापा मोगाळा पुत्रा अधिक दयाळा पवित्र आत्म्या तू आसाय एकविधे पोसोळा एकविधे पोसोळा उतर तू आमकां दिताय जिविताचे खुरसार मरून सोंसलेल्या कोश्टांचे कुडीकांनी ओतम्यांक चोड भलायकेचे सगळ्यांक आमकां ते भोव फायद्याचे बापा मोगाळा पुत्रा अधिक दयाळा पवित्र आत्म्या तू आसाय एकविधे पोसोळा एकविधे पोसोळा एकविधे पोसोळा मोगचेनो हायच्या ह्या बागी दिसा आमचो भुरगो हेरोन पयले फावटी जेजूक येवकारिस्तां मारिपाक ताच्या काळजांत सेव कायतो जाला हाच तो क्रिस्त प्रसादाचो सक्रामेंट जोडटलो आनी जेजूक आपल्या काळजाचो राय आनी धनी म्हूण आख्या ताच्या जिवितांत परगडटलो जेजू जिविताचो उंडो आमच्या जिणेच्या हर एक घडये जिवीत दिवच्या कुमगारा रुपार आमकां मेळटा जेजून सगळ्या मनशा कुळाक दिल्लें व्हडलें इनाम ताचेंच मांस आनी रगत नवे संवसारा पासत बापान दिल्लो उंडो जेजू आमची जिणी जिवाळ दवरूंक आत्मीक जर लाभयता आज हेरोन सस्नीक जिविताच्या उंड्याक शेवताना ताचे खातीर आनी ताच्या कुटुंबा खातीर प्रत्येक तरान मागया सर्वय दिसांनी सोर पदका कथांतलें पयस रावच्याक तोच जेजू ताका बोळ दिवन दी आनी ताचें सगळें जिवीत ह्या एकोरिस्ता मेजा बोवारी वाडोवन येवं दी म्हूण मागया आयच्या ह्या संतोश बरे दिसा हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आनी एरोनाक पयलो कुमगार दिवंक आमच्या आपोवण्याक फाळो दिवन आमच्या मोगान हांगासर आयिल्ल्या आमच्या मोगाळ निवृत्त आर्चबिशप अदीक मनादीक दोतोर बर्नार्ड मोरास बापांक मोगासो आनी मानाचो स्वागत मागता आमचे ताणे वतुल्या कृपे देण्याचो उगडास काढून उपकार बावडून अर्गां दिवचो एका मोना खात्या काळजान ह्या पापाचो सर्व एकठांय जाल्या जेजू नांवान भेटोवंक अर्गां बलिदान दैवीक पुत्रांची मिसो फोड करच्या दीस आयचो संभ्रमाचो त्रिएक देवाक वचून गावचो आमचे ताणे वतल्या कृपे देण्याचो उगडास काढून उपकार बावडून अर्गां दिवचो सर्वेस पोरसर बांदी नागर वावराड्याचो वावसर जातलो निर्मळ ताचे शिवाय जी आमच्या ना काय मोल
आमचे ताणे ओतुल्या कृपे देण्यासो उगडास काढून उपकार बावडून अर्गां दिवसो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. शांती तुमच्या सोबे असो. तुमचे सोबे असो. मोगाच्या बाबा बहिणीनो, आज मंगळार सांत आंतोनिक नोवेन या सांत आंतोनीच्या इगर्जेंत आमी करता आनी सांत आंतोनीची मजत आमी मागता देवा कडेन सर आमच्या गरजांत तो पावोवन दी. प्रत्येक तरान आमच्या आकातांत तो पावोवन दी म्हणून ह्या मिसाचो वळू आमी मागया. संतोषचो दीस आरोनाच्या बापायक आनी कुटुंबाक आरोनाक पयलो उपकार ह्या मिसाचो वळू संस्कार तो दितना आनी जेजूक तो घेतना मागया आमी ताचे पसत आनी ताच्या बापाय पसत आनी कुटुंबा पसत प्रत्येक तरान जेजूचो मोग ताच्या काळजांत आनी आमा सुमेशच्या काळजांत दिसान दीस तो वाडोवन दी. जेजू आमच्या काळजांत वस्ती करून दी आनी ताचें राज तें आमचें तें येवं दी म्हणून ह्या मिसाचो वळ आमी मागया. ह्या मिसाचें बलिदान फावत बरी आतां आमी भेटोवच्याक आमचीं काळजां आमचीं पातकां वळखून घेवन जेजूक आमच्या काळजांत स्वागत करया. आव पातकी देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो मुसोबणी हांव सारू सांगता मनात शेतो तोडाव सारू वायट आदर बरे सोडून हांवें ती सगळी पातकां केल्या. हो मुसो अपराध हो मुसो बोड अपराध ह्या पासून बगेन सदां सांगता बरी सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण राखून मागता. सर पुजुदार देव आमची कापूट करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुतान आपल्या पास्काच्या गुटा वरवीं आमच्या सोडणचें काम संपयलें. ह्या पवित्र संस्कारांत पुणा उदेशी ताच्या मरणांनी पुनर्जीवनपणाचो तो गुटून आमी विश्वासान परगडटा. ताचे वरवीं आमच्या सोडुणेन दिसान दीस अदीक संपूर्णान आमकां वांटो दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सेफानिया प्रवाद्याच्या पुस्तकातले वचप. सियोनाच्या धुवेन संतोषान बोब मार, इस्रायेला उल्हासान गितां गाम,
जेरुसलेमाच्या दुवे संतोष बरीत जा, सगळ्या तुझ्या काळजान उल्हासीत जा. तुजेर पडलेलें परमाण सर्वेस्पोर आनी पयस केलां. तुज्या दुस्मनाक ताणें पाटी धांवडयल्यात. इस्रायलाचो राय सर्वेस्पोर तुजे मोदें आसा. तुजेर आनीक विघ्नां येतलीं म्हूण भिरांत गरज ना. त्या दिसा जेरुसलेमा विशीं अशें म्हणटलीं, सियोना भियेनाका, तुजी हात गळोवंक दिनाका. सर्वेस्पोर तुजो देव तुजे मोदें आसा. जैत दितलो झुजारी तो, तुजे विशीं तो आनंद बरी जातलो. आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो. उत्सवाच्या दिसा संतोसतात आनी उल्हासतात तशें तो संतोसतलो आनी उल्हासतलो. हांव तुजे निर्भाग पयस करतलो. देवाचे उतार हे. देवाचे उडकार. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. हें घडोवन थोड्याच दिसांनी मरी उठोन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शाराक धांवी गेली. थंय जाकारीच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिणें नामान केलो. एलिझाबेथीन मरियेचो नामान आयकताच तिचे कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली. आनी एलिझाबेथ पवित्रत्म्यान बरोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सोन्याच्या मातेन म्हजे बेटेक येवचें बाग खंय तावन म्हाका पावू जालें. तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानान पडटस म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली.
सर्वेस्परान आपणा कळीत केल्ल्यो संगती घडून येतल्यो म्हण सदमानलेली तूं कितली भागी. देवाचें उतर हे. वाकडी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, तुम्ही आणि आम्ही सगळ्यांनी ऐकले आणि गायले ते अंतर्गीत. आरोन तुका उडासा आगी तुवें कितें तें गीत गायलें म्हणून. भियेनाका. चाका आनी पोळ्या कितलो स्वादीक सोमी. हे कितलो स्वादीक सोमी चाका आनी पोळ्या. आरोनाक ल्हान भुरग्याक तिके बेंदिसोंक पुरो जाप दिवं. पूण आमी सगळ्यांनी गायलें. पूण तें गायिल्लें गीत आमी त्याच वेळार विसरता. रांदतना माय हें रांदपीण रांदिल्लें कितें करता सांगता न्ही. कितलें रुचीक आसा गे म्हणून तें जेवण. हांगा आमी उलो केलो तो शब्द स्वादीक रुचीक सोमी म्हणून. चड मीठ पडलां गी, चड कार जालां गी, तर कोडू जालां गी, तिखसण जालां गी, आमी चाखून पळयता. आनी जर तर ताका रुचीक ना, तुमी एका काजराक वेतात, जेवण जावन पाटी येतना उलोवणें तेंच आयचें जेवण कांयच रुचीक नातलें न्ही. कितलेशे फावटी हांव जेवणाक मस्त फावटी वचोन जाल्यार हांवें आयकलां. ते सगळ्या मदें आसता. खंयचेंय जेवण तें रुचीक जायजय, स्वादीक जायजय, तें आमकां मोगाचें जायज जाल्यार. तशेंच मोगाचें न्हू, आमची जिणी ती स्वादीक रुचीची जायज जाल्यार ती चाखून आमी पळयजय. म्हणजे ती कशी आसा म्हणून आमी पळयजय आनी दुसऱ्यांनी ती पळोवन सांगजय. चाका आनी पोळ्या कितलो स्वादीक जेजू. जेजूची जिणी कशी जावन आसली, खंडीत जावन ती स्वादीक. देवाचो पुतो जावन आसलो, ह्या संवसारांत येवन आमचे मदें तो जियेलो. पेल्याच्या मोगांत आनी सेवेंत ताणें सगळी जिणी करतली. देवाचो शब्द लोकांक दिवन वांटून. आनीक एका उतरान सांगचें जाल्यार तो बरें करीत गेलो. चाका आनी पोळ्या तो कितलो स्वादीक. कोणीय ताचे कडेन गेल्लो आशिर्वाद घेनासतना फाटीं आयलो ना. कोणीय ताचे कडेन गेल्लो समाधान भोगनासतना फाटीं आयलो ना. कोणीय ताचे कडेन गेल्लो गूण जायनासतना फाटीं आयलो ना. जावंक पुरो तो एक ग्रेस या दुबळो, पातकी या पातक नातुल्लो
पिडेगार ह्या भलायकेचो कोणीय जावं दी तांचे आशिर्वाद मागले देवा जेजून तांकां फावो केले आनी त्या देखून लोक म्हणा लागलो तो बरें करीत गेलो कोणाकी ताणें वायट केल्लें ना सांत आंतोनीचे नोवेन मंगळारा दीस ह्या मिसातोळ तुमी करतात सांत आंतोन ताची जिणी कशी जावन आसली आमी म्हणयेत तो सोम्याच्या जिणे विशांत 3 उतरां सांत आंतोनिकी आमी म्हणयेत साका आनी पोळेया कितलो स्वादीक सोमी देवाचो शब्द ताणें साकलो देवाचे तो येवकरिस्त ताणें साकलो आनीक येवकरिस्त आनी देवाचें उतर ताणें लोकांक दिलें आनी ताचे बरी जियोक ताणें प्रयत्न केले देवाचें उतर ताच्या तोंडांत ते वळटले आनीक ते वळे जय जाल्यार ती जर जा आसत जय ना जाल्यार उदक वळना जर ना जाल्यार ताचो अर्थ त्या शब्दान ताची इतली जिणी भरिल्ली त्या शब्दा प्रमाणे तो जियेतलो आनी त्या जियोवन तो शब्द ताच्या तोंडांत जावन वळटलो हाचो अर्थ तो जावन आसा तशेंच येवकरिस्ताचो मोग ताचे थंय आसुल्लो येवकरिस्त आमी जाणाव जेजूचे मांस आनी रगत तो येवकरिस्त देवासांव आनी मोग हर एकल्या थंय वांटतलो आनी कशें त्या येवकरिस्ताच्या जिविताचें ताचें जिवीत जावन आसलें आनी त्या देखून साखा आनी पोळया कितलो स्वादीक जेजू जावन आसा गी म्हणून आनी हेंच सांत आंतोनीन प्रसार केल्लें तो जियेलो आनी आमकां जियोवंक ताणें उलो दिलो ह्या नोवेनाच्या दिसा हेंच आमी मागचें जावन आसा तुवें साकले बरी ते शब्द देवाचे उतर आनी तुजें जे जेजूचे मांस रगत ते साकले बरी म्हणजे ताचे बरी तूं जियेल्ले बरी आमी जियोवंक आमकां दया कर कृपा दी म्हणून मोगाचेनो ह्या संतोशाच्या दिसा आज डिसेंबराच्या 29 तारखेर आरोन पयलो फुगार खाण घेता आरोन तुजे कडेन एक हांव विचारता आज ही उतरां तुवें गायिल्ली तुज्या खंयच्याय मुखार बरोवन दवर ही वाचूंक प्रयत्न कर कितलो स्वादीक जेजू पळया म्हणून ती उतरां तूं वाचून पळय आनी ती पळयतनाचो अर्थ कितें म्हणून तुज्या आवय बापाय कडेन पाद्र्या कडेन तुज्या दोतोरच्या टिचरा कडेन तूं सवाल कर विचार साकोन पळया कितलो स्वादीक जेजू म्हणून आनी तुका बगतले जेजूचो मोग तूं कुडीन तूं वाडोवन येता जाणा एका क्लासीन जावन आनी एका क्लासीन तूं येता आसतना प्राय पडटा आसतना तूं समजून काण घेतलो जेजू कितलो मोगाचो जेजून आमचो कितलो मोग केला जेजून आमचे खातीर कित्याक सोंसल्यात जेजू कित्याक आमचे खातीर खुर्सार मेलो कित्याक आमची ताणें सोडवण केली
पातक आमी केल्यार आमकां पातकांतले कित्याक तो बुकसिता सापून पळया कितलो स्वादीक कितलो मैपासी कितलो काकुळदार कितलो मोगाचो सोमी म्हणून आरोन आज जेजूक तूं खाण घेताय तुका दोतोरीन पाद्रेबान आनी तुका शिकयल्या टिचरींनी तुका शिकयलां जेजू कोण देव देवाचो पूत तो देवा एक देव ते एक जण त्या देवा थंय बाप पूत आनी पवित्र आत्मो आनी देवाचो पूत जेजू देवच मनीस जालो आमचे खातीर आनी ह्या आदवेदांत आमी आसता आसतना ते मनीस जाल्ले फेस्त आमी करता क्रिसमस आनी ह्या फेस्ताक 4 हप्ते जावन आमी तयार करता आनी खंयचें गीत सदां न्हीद आमी गायता ये जेजू ये कम लॉर्ड जीजस कम आनी हें आमी गायता एक पावस येतना फिरी फिरी पावस येतना कितें जाता ते उदक पडलें धरणीक ओडटा आनी धरणीक ओडून जर जाता सदां न्ही गेल्या त्या 4 हप्त्यांनी आमी म्हणटा ये जेजू ये कम लॉर्ड जीजस एक पोटी न्ही पोस्ट पोटी दिसा मदें आनी अशें आमी म्हणटा आसतना जेजूचो मोग आमचे थंय वाडोवंत येजय वाडोवंत येता आनी त्या क्रिसमस फेस्ताक आमी तयाराय करतना न्हीद जावन तो मोगान ती तयाराय करची पयले सोदर अत्मीक तयाराय दुसरो सोदर बायली तयाराय हें आमी करूंक जाय आनी आरण खंडी जावन तुजो पयलो गुंगार आज आसता तुवें ही तयाराय केल्या तुज्या आ बापाय तुका ह्या दिसाक आनी कुंभार खाण घेवंक तयाराय केल्या तुवें जेजूक खाण घेवंक आसा म्हणून तुज्या मोतींत काल खुमसार जावन मात न्हय बगार त्या आशेन त्या संतोशान आज दोय मुस्तायकीक तूं घालून आयलाय हाचो अर्थ कितें जावन आसा तुका म्हजें काळीज तें नितळ निर्मळ जावन आसा तें धवें नितळ निर्मळ जावन आसा आनी तें हांवें सदांच नितळ निर्मळ दवरूंक जाय त्या जेजूक हांवें खाण घेवंक जाय त्या जेजूचो हांवें मोग करूंक जाय त्या जेजूचो हांवें पाटलाव करूंक जाय त्या जेजूक हांवें केदांच आमी आत्मान करूंक नजो म्हजे दोतोर हांवें म्हणत जाय शिकत जाय म्हजे मागणे रजार हांवें करी जाय घरांत इगर्जेक आमी ये जाय जेजूक आमी भक्तीन हांवें खाण घे जाय जेजूचो मोग हांवें दुसऱ्यां थंय वांटून घे जाय आनी दुसऱ्यांक तो वांटून घेता आसतना हांवें व्हड जावन घेता आसतना उरल्यांकी हांवें सहकार दी जाय हेंच सापोन पळया कितलो स्वादीक जेजू म्हणून मोगाच्या आरोन हें उडासो आज जेजूक तूं खाण घेवंक मुखार येत आसतना आनीक जेजूक संतोशान तूं खाण घेवन हर एक पोटी आज मात न्हय हर एका पोटी कशें आज तुका आ बापायन आपण हाडलां तशेंच ताणें आपण हाडूंक तुका इगर्जेक आनी तयार करूंक त्या जेजू खाण घेवंक आनीक संतोशान नितळ काळजान साकूंक उडास दवरा मोगाच्या बाबा भयणीनो जेजूक तुमी खाण गेल्या तोळ तुमकां भोगतागी तें भोगणा कितलो स्वादीक हांवें जेजूक घेतला साकून पळयला ताची काकूट ताचो मोग ताचें मोगसणें ताचें समाधान सखडी हांवें साकून पळयलां कितलो स्वादीक तो म्हूण तुज्या काळजांत तुज्या जिणेंत तुज्या कुटुंबांत भोगतागी म्हणून
तुम्ही समजून कांगिजे त्या खातीर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना आमी मागया आनी तशेंच आरोना खातीर ताच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. आरोन तुका उलासता बरें मागता तोच जेजू तुका ताच्या कृपेन ताच्या पवित्र आत्म्यान भरून दी. आमेन. आमची मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. सर आमच्या गरजा पसत आतां आमी मागया. मोकळा बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तान घडलो येवकारीस पवित्र सभा बांदता म्हणलें सत गुंडायेन वळखून चिंतनान सोबदान आनी करनेन हे सत प्रभावी तरान प्रसार करूंक पवित्र सभेच्या मुनयेरांक बळ आनी आदार दे म्हण मागता हांव. जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मोकळा बापा आमच्या राजकीय आनी सामाजीक मुखेल्यांनी जात मत कात लेखी नासता सर्वय लोकांच्या उदरगते खातीर वावरूंक प्रत्येक जावन दुबळ्या धाकट्यांक वयर काडची योजना रुपीत करूंक तांकां निस्वार्थी मनाचे कर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोकळा बापा आज एवकारिस्ताचो सक्रामेंट स्वीकार केल्ल्या एरनाक जेजूक आपणाच्या काळजाचो राय आनी धनी म्हूण दिसान दीस प्रगटूंक फावो कर. जेजूच्या येण्या वरवीं आज ताका जावचो संतोष जेजूच्या उतरां आनी मासा रक्ताच्या बळान ताणें सदांच जिवो दवरूंक ताका सदांच उर्बेवंत दवर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा एरनाच्या आवय बापूय आनी पोदोर मोदोरणी खातीर आमी मागता हांव. तांचें भुरगें कुडीन आनी मोतीन वाडोवन येतना लौकीक संगती संगी आत्मीक संगती सोय मात समजून बवडताची सट जाता हांता हांतात प्रामाणीकपणी शिकोवंक तांकां तूं आत्मीक ग्रेस्तकायेन कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा कुटुंबाक समर्पण दिल्ल्या ह्या वर्सा आमच्या कुटुंबाच्या सदस्यांनी प्रत्येक जावन भुरग्यांनी आनी युवजनांनी कुटाम देवाचें वर्तें देणें म्हणलें समजून कुटुंबांत मोगान आनी संतोशान जियो आनी कुटुंबाच्या एकवटा खातीर वावरूंक उर्बेन बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. काकुलदारा बापा कोरोना आनी हेर मारेकार पिडे वरवीं कश्टांतल्यांचेर तुजी काकुलतीची दिश्ट घाल आनी तांकां बरोवशान भर. संवसारार आयिल्लें हें कर्ग तुज्या दयेच्या सक्तेन पुसून काड आनी सगळ्या संवसाराक भलायके बरी दीस फावो कर. पिडेस्तांची साखरी करच्या सर्वांक तुज्या दराळ आशिर्वादांनी बरवून मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा आमची मागणी आयक. तुज्या आशिर्वादांनी आमकां बर. क्रिसमस फेस्ताक आमी तयार करतना जेजूच्या येण्याक आमी तयार करतना ताचें येणें न्ही जावन आमकां संतोश भरीत जावं या आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी. आमेन. शेतान तुझ्या फुल्यांक फुलां विविध रस्ता देवा मनशा वावरान केल्लो प्रितुमेन दिल्लो बदल मसारतान क्रिस्ताच्या वावरान केल्लो प्रितुमेन दिल्लो बदल मसारतान क्रिस्ताच्या जियेवची सादे पोळे वांटून घेवच्या सर्व सामचे ल्हानांतल्या ल्हाना पावंडा मोदे उदार गाळी स्त्री बापा तुझे ये बापा
क्रिस्ताच्या घे ये बाबा घेऊन घेवा मनशा वावरान केल्लो प्रितू मेंदलो बदल मसारतात क्रिस्ताच्या शेतान तुझ्या फुल्यान फुलां विविध रस्तां स्वादी फळां आमी बाबा तुझी भुरगीं बाळां काणी घेवन आयल्या पांया तळा घे ये बाबा घेऊन घेवा मनशा वावरान केल्लो प्रितू मेंदिल्लो बदल मसारतान क्रिस्ताच्या म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पुजवेदार द्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागा हे तुमच्या नांदेडा आपल्या मनात नेमणे आमच्या नेटल्या वैश्वाच्या दावा सर्वेस्पोर म्हणून घे भो मोगाळ बापा आमच्या सोडूनचो उडास संभ्रमून इंदेणी आमी तुका भेटयता ती बदलून जेजूच्या कुडी रक्ताचो संस्कार आमकां करून दी जावं तो आमकां एकवटाची कोणा आनी प्रितीमोगाची गांठ या आमी मागतना तुज्या पुता जेजूच्या नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सुवे असो आमची काळजां उबारुया आम्ही ती सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस्परा आमच्या देवाक दीन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सस्नच्या देवा सोर काळी आनी सोर उतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दीन वासून फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रावादींनी पद घटलें उतरावरत्या मोगान आमकां मायेन ताका सांबाळलो जो हांव ताची वाट तयार करून दिली आनी तो पावतोस ताची वळख दिली आपल्या जल्माच्या परबेक संतोशान तयार जावच्या ताणें आमकां फावो केलें तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळो आमी सगळीं गितां गावन वाकणण्याची देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सगळीच्या सरदाळ बरा सांगाती तुज्या मायमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें गुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सुसांक दिलो आनी मुळें वो तुमी सुमेश घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची
तेच बरें जेवण करतस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या सुसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यान सासणी कर्राचे रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी सुमेस मनशां पसत तें वारावतलें हें म्हज्या उडासा करात. Bawat tersebut pergatuya सुज्ञाचे तुझे भरण आम्ही समृद्धा तुझे पूर्ण जीवन कोण आम्ही परगता तुझ्या येण्यात आम्ही अत्रेका तुझ्या येण्यात आम्ही अत्रेका. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवताचो उंडो आनी सोडणीची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कुडा रगत सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे भविष्य बेसो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा हांगा आंतरराष्ट्रीय निवृत्त आर्चबिशप बर्नार्ड मॉरस तशेंच सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अवकार मुरये देवाच्या माये सांगाती भगेवन जुजे तिचो पती भगेवन धर्मदूता सर काळी तुका मानवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आरोन तुजी वाट पेटय. मोगाचें जेजू जावन आसा संवसाराचो उजवाड. आरोन आतां ती जळती वात घेवन तो मुखार रावला. त्याच जेजूचो उजवाड संवसारार परगटच्याक आमकां हर एकल्याक कायदो आसा. जेजूची वात जावंक जेजूचो उजवाड संवसारार तो परगटूंक आमी म्हळें साखा आनी पळया कितलो स्वादीक तो जेजू. तो कितलो स्वादीक जाल्यार त्याचें स्वादीकपण आमी हेरांतय वांटून घेवंक आसा. तेंच आरोन उडास दवर ही वात तुवें हातांत घेवची संकेत जावन आसा क्रिस्त संवसाराचो उजवाड. हांवें क्रिस्ताक संवसारार परगटूंक आसा काळोख धांवडावंक आसा म्हज्या जिणये वरवीं म्हणून. आतां जेजूनच शिकयिल्लें तें आमच्या बापा म्हणलें मागणें भक्तीन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज संवसार येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपडटो घास आज आमकां दी आनी आमी आमची विसरिल्ल्या मुक्षिकां तशी आमची पातकां मागोस
आनी आमकां ताळणे पळोवपी नाका पूण वायटले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संवस्तकाय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सुडंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बोरवशान अत्रक्तलांक आमकां तुजे उदार काकुटीन सर पात्यांतले सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक सगळी भगवानी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पात्यांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमण तिका शांती देन एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोय आसूं एकामेकाक शांती दिव्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटले आमची कापलूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटले आमची कापलूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सर सुभागी सोम्या तूं म्हजे भितर म्हाका फोव ना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली कशी तुझी
खारे काळजान आनी दिनवाशी मनान आतांच तुका सेविल्लो हांव तुजो उपकार भोवडोंक आशेता. आज तुवेंच तुका उंड्या आनी वायना रुपार म्हाका दिवन दादोशी केल्ल्याक तुका अर्गा. म्हाका क्रिस्ती कुटुंबान जल्म करूंक बरी आवय बापाय आनी बऱ्या कुटान देवन विविधेना गुणांनी नेटयलेल्या ह्या वर्त्या दिसा तुजो उपकार भोवडोंक आशेता. विविध मनशां मरिफात तुज्या मोगाचो अनुभव तुवें म्हाका दिलाय. बरे धार्मीक आनी लौकीक शिका फावो कर जाणवायेन वाडोवन येवंक फावो करताय. ह्या फुडा हांव म्हाकाच तुका समर्पिता. आख्ख्या जिवितान तुज्या मोगा धांवन म्हाका मेकलो जावंक सोडिनाका. तोवल मिसाच्या बलिदारार आजार जावंक बडत मी फूल जोडोंक म्हाका उर्बेन भर. परत अर्गा तुका जेजू म्हजे थंय आयिल्ल्या म्हाका आत्मीक गट्ट्यान भरिल्ल्याक जिविताक खान दिवन म्हाका दादोसकायन भरिल्ल्याक जावं तुका अर्गा स्तुती आनी महिमा मोगाला जेजू. सगळ्यांच्या बापा तुज्या पुता जेजूचो पासूंचो गोठो भक्तीन आनी बावर्तान संभ्रमूक तुवें आमकां फावो केलाय. भाग्यवंत माया संगी तुज्या पुताचे कश्ट मोत आनी जिवनपण नियाळूंक आमकां आदार जावच्या ह्या पंथाचेर आनी संगताचेर बेंदरीचेर तुजो आशिर्वाद घाले. हे आमचे अत्रीक पयण संपोवन सर्गी राजाक घेवंक तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आमी आमकां फावो कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी. आमेन. येसू मिया जेजू क्रिस्ता मनशा कुळाच्या सोडून धरा. तुज्या मोगा पसत आनी तुज्या मायेच्या कार्मेल दोंगरेच्या भाग्यवंत आंकार मोरेच्या मोगा पसत वो तुजो चाकर व्हड्या भक्तीन आरोन ही बेंटीन घालतलो. तुज्या उजव्या हातान ती तूं पवित्र कर. अशें तिच्या विनतेन खोट्या दुस्मानांतले बाचाव जावन मरण पर्यंत तुज्या कृपेंत तीर रावून दितो. तो जियेताय आनी राजवट चलयताय सस्तीच्या ससनाक. आमेन. नामान मरिये कृपेन भरले समे तुझे सदा श्रेय देवते आणि श्री फॉर जेजूचे जेजू भगवती मरियेच्या वासनाय पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. आरोन घे आशिर्वाद घाली बेंटीण आनी भगवंत मोरयेच्या पुण्या वरवीं पातकाच्या कातावणे तुवें ती घाल रावोंक आनी सर वायटांतले तिणें तुका राखूंक आनी ससीच्या जिविता तुका पावोवंक तिच्या लागीं तूं सदांच माग. तशेंच हें कोंत तुका दिवचें तुका कुडाजाक हाडूंक दी सदांच. तें कोंताचो तेच तुवें म्हणजे कुटुंबा सगळें अशें मोरये मायेक तुवें मान कर जाय म्हणून. या आमी मागता जेजूच्या नांवी तुजे पसत. पवित्र प्रितीच्या बापा हे सगळींचे जेवण आमकां पवित्र करूं. जेजूच्या कुडयान रक्ता वरवीं आम्हा तुज्या भुरग्यांचो एकवटीर जावं आनी आखी तुजी पवित्र सभा बाब भयणीच्या मोगान सदांच वाडो. क्रिस्ता आमच्या सभ्या वरवीं. आज मंगळार दीस जाल्ल्यान सांतांची नोवेन आमी करता. तुमच्या बुकांनी पान नंबर 439. Angyang pangyang periang pauta
Sant Antoni आम्हापासून विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसण्यात आम्ही पोहोचवचे खातीर प्रार्थुया सर पदवीधरा आणि सदां जीवच्या देवा भाग्यवंत अंतोनी तुवें तुझे परजे एक वर्तो प्रसंगदारांनी तुझ्या गरजांनी बळवंत आदार जावन दिलोय. क्रिस्तांव जिणेची वाट आमी संपतना ताच्या आदारान सर आनवरांतल्यान सुटाचे आनी सर्व आमच्या पारकवण्यांनी तुजी ससाय आमी बगीशे आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सांत अंतोनीच्या ग्रासाक आंगवण कर प्रत्येक कुरपा जोडूंक मागणे. म्हज्या काळजांत तुका नांवान सांत अंतोनी हजार कोटी तुका नामा तू जावन आसाय विस्तर पलगंडे कुरपेचे जिसू आनी तुजे ते तुझ्या सराकीक बापा सांगराक कल्पो कल्तो आनी भोव असर्याचो पूत जावन तू बागी जावन आसाय. उगडास कर असर्यकर सांता आपल्या गरजांक तुका उलो मारिल्ल्या कोणाकच कुमोक आनी बुजवण तुवें इन्कार करूंक नाय म्हूण उगडास कर. तू कुरपेन ग्रेस जितू करतो मामो कसली सरे निमती तीन पाटीने देव कांड्यो आनी म्हजे मागणेनी फळ जावचें ना म्हूण खंडीजणांचा तुजो आदार हांव सोदतां. सांत अंतोनी असर्याच्या सांता गरजेवंताच्या आदारा म्हाका तुजी मोग जाय. गरज म्हाका आसा ह्या उपकाराची. आमकां मेळिल्ल्या सर्व उपकारां खातीर अर्घ आमी दिवया. तशेंच सर्व आमची ते सभा आशा अत्रेग इरादे आमची इरादाय सर योजना आनी बेजाराय सकळ आमी सांत अंतोनी मारिपात सर्वेस्पर देवाक ओपन दिवया. देखून या म्हज्या गरजेंत म्हाका बुजय आनी इतल्या पातळ्या मागचो उपकार म्हाका दी. हो उपकार म्हाका मेळटा गोंयभरच्या त्रासाक काणीक दिता म्हूण उतार दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्वाचे नांवी म्हाका आशिर्वाद दी. आमेन. सांत अंतोनी कडेन मागणें. निश्कळपणाच्या दर्याफळा दुर्बळटायेचे उस्तेगी कालत्यापणाच्या निसर्गा बगेनपणाच्या परजळेक लेगिरा आनंद भरीत सांत अंतोनी देवता तुझ्या हातांत घेवचो स्वादी उपकार तुका फावो जालो. तुजे कडेन परत मागता तुज्या पुतळ्याक म्हाका काणगे देवान तुका दिल्ल्या सभागिण्या पैकी असरेचे देण्याविशीं जावन आसा. म्हजे प्रेमळ दवर आनी आवडा गरजेन म्हाका पाव. सकड आक्रमक म्हज्या काळजांतलो पयस कर. म्हज्या पथकाची खरी तूं आनी देवाचो म्हज्या व्हडचो मोग म्हाका जोड दी. आनी अशी येजणी आनी विश्वासाक सुन्याची साखरी हांवें कर. तुजे तुज्या सस्तांक ताका होबळचो ताका बगूंक आनी आनंद दे. सर्ग्या राज्यांत म्हाका पावय. आमेन. कसले उपकार जोडूंक वा सणून गेल्ली वस्त मेळोवंक मागणें. व्हड सांत अंतोनी बऱ्यापणान करलेल्या अपोस्तला वर्ते उपकार देव तुजे मरीपात करता आनी अनेकन वायट पडिल्ल्यो वस्तू तूं दाखोवन दिताय. दया दवर आतां मागता तो उपकार म्हाका कर. आनी तुजे मरीपात असर्या करच्या देवाक चड आनी चड आनंद दिवंक म्हाका शिकय. आमेन. सांत अंतोनीची लदीन सुमया काकुळट कर. क्रिस्ता काकुळट कर. सुमया काकुळट कर. क्रिस्ता एकमकां. क्रिस्ता दयेन एकमकां. सगळींच्या देवोपा देवपुता संवसाराच्या तारोका देवा पवित्रत्म्या सांत जयंतीन एकाच देवा भाग्यवंती मरिये तुम्ही समय सांतानो आनी भक्तानो सांत अंतोनी सांफ्रास्कच्या कर्या पुता सांत अंतोनी देव जणवायच्या मंदिरा सांत अंतोनी कलतेपणाच्या आसऱ्या सांत अंतोनी प्राजित जे देखी सांत अंतोनी संपूर्ण गायचे देखी सांत अंतोनी तुझ्या वडदीच्या अलंकारा सांत अंतोनी निरपराध जे बचावे सांत अंतोनी दुखेसचे बुजवणे सांत अंतोनी देवसराक बडा बियाच्या कारणा सांत अंतोनी पेडेसंच्या वैजा सांत अंतोनी निष्काळपणाच्या फुला सांत अंतोनी दुर्बळकायक लब्धल्या सांत अंतोनी लेंतवयाच्या आणि सोसनिकायाचे देखी सांत अंतोनी स्वार्था प्रगट करतेल्या सांत अंतोनी कोड्यांच्या उजवाडा सांत अंतोनी बग्यानपणाच्या परजळीत नकेत्रा सांत अंतोनी मितीचे देखी सांत अंतोनी बंदिवानाचे बाचावे सांत अंतोनी अजपणी आणि असरणी नावाडल्या सांत अंतोनी तुका मुलं मारल्यांक पावतेल्या
जेजू क्रिस्ता काकूळट आमची कर सांत आंतोनीच्या पुण्या वरवीं काकूळट आमची कर ताच्या सोंसणीकाय आनी कालतेपणा वरवीं काकूळट आमची कर ताच्या दुर्बळकाय आनी गरीबपणा वरवीं काकूळट आमची कर ताच्या जिंजवरा आनी येची कार्य वरवीं काकूळट आमची कर ताच्या कश्टां आनी दंडवणे वरवीं काकूळट आमची कर ताच्या शर्मावा आनी शिकवणे वरवीं काकूळट आमची कर ताच्या मोगा आनी भक्तीपणा वरवीं काकूळट आमची कर ताच्या बिरमती आनी काकुळती वरवीं काकूळट आमची कर ताच्या आनंद भरीत मरणा वरवीं काकूळट आमची कर आमी पातकी आमकां बोगस म्हण परत मागता वाईक आमकां सांत आंतोनीच्या मागण्या वरवीं सर वायटांतले आमकां निवार म्हण परत मागता वाईक आमकां आमच्या कश्टांत सुसणीकाय आमकां दी म्हण परत मागता वाईक आमकां दया दवरून खरें भक्तीपण आमकां दी म्हण परत मागता वाईक आमकां दया दवरून आमच्या गरजांक पाव म्हण परत मागता वाईक आमकां दया दवर मरणाचे घडये आमकां राख म्हण परत मागता वाईक आमकां देवाची शेळये संवसाराचे पाप करतले बोगोस आमकां येसुम्या देवाची शेळये संवसाराचे पाप करतले दयनायक आमकां येसुम्या देवाची शेळये संवसाराचे पाप करतले काकूळट आमची कर प्रार्थुया भोव काकुळदार जिजू तुझ्या भगवान दमविरा सांततने कळनासना असुर्याने विचित्रा तुवेना वाटलाय पतिने आमी मागता ते सर्व ताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमकां मेळटले म्हूण तीर भरोशान रावो आमकां करपा दी जो जियेताय आनी राज करताय देवा बापा आनी पुता पवित्र सांगता जुसण्या जुसणार आमेन. आतां पिडेस्त पासून मागणे आनी आशिर्वाद. सम्याच्या नावी आमचो आधार ताणे रचला सर्ग आनी संसार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवय आसो. प्रार्थुया ये सम्या सांत आंतोनीक सर पिडेस्तांक आनी निर्गतिकांक सांबाळून व्हरचो आनी भलायकी लाभोवचो पात्रोन कर्ण तुवें आमकां दिलोय. ताच्या मोजतीन कुडीचे आनी आत्म्याचे आनी मोतीचे पिडेन कोश्टूंच्या तुज्या साकरणीचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुवें रचयल्ल्या आत्म्याक ऊब दिवन जिवा बरीत कर. अशें आमी कश्टांतली नितळ जावन बेगीनच तुज्या दयेन भलायकी जोडच्याक क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरीपात. आमेन. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे आसो. तुमचे सवय आसो. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे आसो तुमकां राखोंक तुमचे भितर आसो तुमकां सांबाळून तुमच्या मुखल्यान आसो तुमकां वाट दाखोव तुमच्या फाटल्यान आसो तुमची जतन करूं तुमच्या वयर आसो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. हे घडी हे मिसाचे बलिदान भेटयल्ल्या आनी तशेंच आमचे खातीर मागिल्ल्या आमचो निर्वत आर्च बिस्प म्हजो मावळो अदीक माननीय दोतोर बर्नार्ड मोरस हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच पयलो कुमगार काण गेल्ल्या आयरन मतायस की हांव शुभाशय पाठयतां उल्हास पाठयतां. तशेंच ताका इतलें बरें दोतोन शिकोवन तयारी केल्या ताची टिचर सिल्विया डिकोस्ता फिरकेचे तर्फेन तिकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आतां कुटुंबा तर्फेन दोनसो. मोगाच्यानो हांव आमची काळजां संतोश भरीत आनी मना उल्हासतात कित्याक आमच्या पुता एरणाक आर्च बिस्प बर्नार्ड मोरसा जावन पयलो कुमगार सेवक फावो जाला. तशेंच जायत्या वर्सां जावन आमी एक सोबीत नवें घर बांदी जाय म्हूण आशेन आशिल्ल्या मिनातकान बांदलेलें आमचें घर आर्च बिस्पाच्या हाता जावन आशिर्वचन कर चें बागी आमकां फावो जाला. ह्या वक्तां वर्त्या देण्या आनी संतोशा खातीर देण्या देवाक दिन वाजता. आमच्या मतायस कुटुंबाच्या उल्याक पाळो दिवन आमच्या मोगान सगळ्या आमच्या कार्याक आजार जाल्ल्या आमच्या मोगाळ आर्च बिस्प मानादीक दोतोर बर्नार्ड मोरस भावाक हांव खालसा जावन देव बरें करूं म्हणटा आनी ताच्या मिसावान जैत मागता. तशेंच सर रितीन सहकार दिल्ल्या आमच्या मोगाळ विगार बाप एडवीन पिंटो बापाकी हांव रणी. तशेंच
सैर्या ह्या साकांक हांव एकच उतरां देव बरें करूंक म्हणटा. तशेंच सांजे 7 वरार सुरू जावच्या नवेंगर आशिर्वचन कार्याक तुमी समेस्तांनी हजर जावंक म्हण उपकार मागता. तुका मोगान वेचून काडलो, सुवार्थ परगटूंक तुका धाडलो. देवा राजाक तूं साक्षी जालो, लोकांक देवा लागीं तुवें हाडलो. सांतांतून बापा तूं आमकां जाय, ससाय तुजी आमकां लाभय. मागणी आमची आयकून वाडटा खंय, सर्गी सुखाक आमकां पावय. पात्रोन तूं आमच्या मंदिराचो, शारोती तूं आमच्या काळजाचो. पाटलावदार तूं सोम्याची सुसो, सदांच आमच्या गरजांक पावसो. सांतांतून बापा तूं आमकां जाय, ससाय तुजी आमकां लाभय. मागणी आमची आयकून वाडटा खंय, सर्गी सुखाक आमकां पावय. पवित्र आत्मो प्रकाश घेवन येता आमचेर सोर्गीतावन. निरोप दिता मोगान भरूंक, जिवीत आमचे बागी करूंक. येतो पवित्र आत्म्या आमचेर, फांकोय किरणा ह्या पृथ्वीचेर. पाव तूं आमकां आमच्या पयणार, पावय तूं सोर्गीच्या दारार. पवित्र आत्मो प्रकाश घेवन येता आमचेर सोर्गीतावन. निरोप दिता मोगान भरूंक, जिवीत आमचे बागी करूंक. फाटकी आमी पडल्या कोश्टान, पिडेत आनी दुखेंत आसां. घे तूं आमकां तुज्या गोपान, दिसो वचका ह्या संवसारान. पवित्र आत्मो प्रकाश घेवन येता आमचेर सोर्गीतावन. निरोप दिता मोगान भरूंक, जिवीत आमचे बागी करूंक. पवित्र आत्मो प्रकाश घेवन येता आमचेर सोर्गीतावन.
देव बरे सांज तुमकां सुमेस्तांक हांगा जमलेल्या मोगाच्या मानाच्या अपूर्वाच्या सैऱ्यांक हांव आऊंड येतां. हांव जियो अग्रार आयच्या ह्या सगळ्या संभ्रमाच्या कार्याचे सुंकान म्हज्या कांदी घेतां आनी तुमकां ह्या सोबीत संजेचो येवकार मागतां. आयचो दीस संभ्रमाचो. संभ्रम पयल्या कुंभाराचो. पयलो कुंभार एरन असो आनी एरन ताका जल्म जातार जावन आसात ऑल्विन आनी फ्लाविया हांचो. ऑल्विन आनी फ्लाविया जे ह्या नातालांच्या काळार आमी जेजू क्रिस्ताच्या जल्म संभ्रमाच्या येण्याचेर आसाव. जेजू क्रिस्ताक काळजान सेवच्या की असलेस येण्याक अत्रेगोन तयाराय करून आज पयले फावटी सोम्य जेजू क्रिस्ताक ताच्या काळजान घेतलेल्या एरोनाक तुमच्या समेस्ताच्या नावे पयल्यान पयलें हांव परबी पाठयतां. ऑल्विन आनी फ्लाविया जावन आसात ह्या घरची आनी त्या घरा आसा एक वडील ती जावन आसा मानेस्तीन एमिल्डा मातायस. ह्या मातायसाक केल्या कुटुंबाच्या सर्व कुटुंबादारां तर्फेन तुमकां सर्व सैऱ्यांक मोगाचो मानाचो ह्या सोबीत सांजेक येवकार मागतां. हांव नेना ह्या सोबीत करमार गांवांत लोक ताळयो दिवंक सुरवात करता म्हणून. आतां इल्ली उमेद भरली. देव बरें करूं. इतल्या अपूर्वाच्या पाठ पडद्याचेर एक अपूर्वाचें नांव आसा एरन. दोडतो सक्रामेंत ताणें आज आपणायला आनी ह्या सोबीत संभ्रमान आनी एक संभ्रम आसा आनी तो संभ्रम जावन आसा एक अपूर्वाचें लॉरेन्स मातायस विल्ला म्हणल्या घर बांदपाचें उक्तावण. रावोंक एक सोपणेल्लें जिणयेंत आशिल्लें कश्ट मेहनतीचें गाम वावराचो फळ जावन लाभलेले ह्या सोबीत घराक आमी देवाक अर्गां दिता आनी ह्या घराचें उक्तावण हांगासर आमी करता. ह्या वक्ता पयल्यान पयलें हांव उलो दितां भौमानिस्तीन एमिल्डा मातायस ऑल्विन फ्लाविया आनी एरन दया करून फुडें वेदी घेवचें आनी तुमच्यो मोगाच्यो 2 ताळयो तांच्या काना लागीं तुमी पावोवच्यो. हें जावन आसा अपूर्वाचें कुटाम. जर तर तुमकां सोबीत दिसता जाल्यार तोंडार कशे हांसो आसात त्यो हांसो हांगासर भोवश्या लायट तांच्या तोंडार पडटा जाल्ल्यान तांकां दिसनात. त्या देखून 2 ताळयो दिवया आनी तुमी हांसतात आनी ह्या संभ्रमांत आसात म्हणून उल्लेख करा. ऑल्विन हातींक घेता उदक आनी पाणपड. ह्या खरावळाचेर आसचो एक दुस्तूर तुमकां मोगान माया मोगान हांगासर विद्युक्त रितीन घरची येजमान मानेस्तीन एमिल्डा बाय उदक आनी पाणपड आनी ती हांगासर आमच्या फिरगजेचे वडील जावन आसच्या बाप एडविन पिंटो ज्युनियर. देव बरें करूं. ह्या वक्ता घराच्या उक्तावणा खातीर हांव उलो दितां. मोगाचें न्हू हांगासर आमच्या फिरगजेच्या विकारा बराबर हांगासर आमच्या कर्नाटकाचे आदले निवृत्त आर्चबिस्प आसात मानेस्त भौमानादीक दोतोर आर्चबिस्प बर्नर्ड डिसोजा. तांणी हांगासर ह्या घरच्या उक्तावणाक आनी मागण्या विधीन भाग घेजय म्हणून विनंती आसा. घरच्या दारवटाचें उक्तावण करता आनी त्या उपरांत आर्चबिस्प बर्नर्ड मोरस हांगासर मागण्या विधी चलोवन व्हरतले आनी तांकां सांगात दितात. येजाक भाव कुटुंबादारा लागीं विनंती आसा दया करून घरा भितर येवतात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नाबी. मोगाळ बाबा भयणीनो, क्रिस्त आमकां मरेशीं जल्मलो
आनी आमचे मदें जियेलो. ताका आमचे कतकती मागणें उबारुया. ह्या घरांत तो भितर सरूं आनी आपल्या हजारपणान तो आशिर्वाद भरूं. क्रिस्त स्वामी हांगा तुमचे मदें आसूं. भाव भयणीनो, तुमचे मदें येवं, वाडोवं आनी कुशलकायेंत वांटो घेवं. कस दूख हळू करूं. तुमी काळजाची आज्ञा पाळून आनी देख घेवन हें नवें घर प्रिती मोगाचें मंदीर जावंक भार घेवन वावरात. हांगा तावन क्रिस्तचो बरो परमळ पयस पयस विस्तारूं. भाव भयणीनो, भाग्यवंत लुकान बरयल्ल्या शुभ वार्तेंतलीं उतरां आयकुया. जेजून ताच्या सिसांक सांगलें, खंयच्याय घरांत तुमी रिकतना पयलें अशें म्हणा, समाधान ह्या घराक. समाधान आशितलो मनीस थंय जियेता जाल्यार तुमचें समाधान तांचे थंय रावतलें. ना तर जालें तुमचें समाधान तुमकां सपाटी येतलें. त्याच घरा तुमी रावा, ताणी दिल्लें खाया आनी पियेया. कित्याक वावराड्याक ताची मजुरी फावो. देखून घरां मेजी नाकात. खंयच्याय शारांत तुमी रिक्षात आनी लोक तुमकां येवकार दीत जाल्यार ताणें कितलां वाडलें तें जेवा. थंय आशिल्ल्या पेडेस्तांक गूण करा आनी देवाचें राज लागीं पावलां म्हणून तांकां सांगा. देवाचें उतार हें. मोगाचेनो, जेजू घरा विशयांत उलयता. खंयचें कुटुंब तुमकां स्वागत करता थंय थंय रावा म्हणटा जेजू ताच्या शिसांक. कुटुंब म्हत्वाचें. हर एकलो बरें कुटुंब मांडून हाडूंक आश येता. बरें कुटुंब मांडून हाडी जाय जाल्यार आमकां एक देखी बरीत कुटुंब आमच्या मुखार दोळ्या मुखार आसूं जाय. पयले सुवातेर देव बाप, देव पूत, देव पवित्र आत्मो, ते एक जण एक देव म्हणलें. हें पवित्र कुटुंब देवाचें आमच्या दोळ्या मुखार देवा थंय खरी पातयणी एका देवा थंय. आनी भाग्यवंत कुटुंब जेजून आमच्या दोळ्या मुखार देव आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. जेजू मोरी झुजेचें. त्या कुटुंबाक भाग्यवंत म्हूण म्हणटा हांव. कित्याक न्हय तांचे मदें आशिल्ले आतां आसचे बरी व्हडलीं घर दुबळकायेन ती जियेलीं, दुबळकायेन ती वावुरलीं, दुबळकाय तांची ती आशिल्ली. पूण तांचे ती आशिल्ले सुगूण, देवाचे गूण आनी ते जावन आशिल्ले देवाचो मोग, पेल्याचो मोग आनी एकामेका थंय मोग, मागणें आनी देवबिरान. हेंच तो आशेता हर एका कुटुंबांत. हें नवें घर आमी बेंजार करतना आज देव ह्या घरांत वस्ती करून दी. प्रत्येक तरान ह्या कुटुंबाच्या सांदांतय तो वस्ती करून दी. देवाचो मोग ह्या घरांत आसूं दी. आनी सांगाताच देवाच्या मोगान बरोवन तो मोग एकामेकांतय तो वांटून घेवन दीत आनी निजा देवाक तांच्या उतरांनी, कर्ण्यांनी आनी जिवितान साक्ष दिवन दीत. हें आमचें मागणें जावं दी. हें नवें घर आमी बेंजार करता आसतना. जेजू जावन आसा संवसाराचो उजवाड, तशेंच ह्या घराचो उजवाड जावन आसा. देखून हें घर बेंजार करूंक आमी वता आसतना उजवाड जेजूक आमी स्वागत करता. घरचे यजमान आनी यजमानी मुखार येवन ही दिवो पेटोवचो.
आमची मागणी आता आमी देवा मुखार दवरया आनीक आमच्या गरजा पसत ह्या कुटुंबा पसत आमी प्रत्येक तरान मागया. सोमे जेसू क्रिस्ता मुरी आनी जुजे बराबर जियेवन कुटुंबीक जिवीत तुवें पवित्र केलें. तुका आमचो सोयरो कसो घेवं आनी मुस्ता कशें वाखानू ह्या घरांत आमचे मदें राव म्हूण आमी मागता. तुमची जबाब तुजें सवें एक अखंड घर पवित्र मंदिर कशें वाडोवन येता. ह्या घरांत रावतलीं सगळीं पवित्रत्म्या वरवीं देवाचें मंदिर कशें बांदून येवं. आमचे मदें राव सोम्या. आमचे मदें राव सोम्या. आपलें घर तीर कडपार बांदूंक तुज्या बावर्त्यांक तुवें शिकयलें. ह्या कुटुंबाचें जिवीत तुज्या उतरां घट एकवटून रावूं आनी सगळे वेगळात सार पयस करूं आनी व्हड्या काळजान आनी कुशे मनान तुजी साखरी करूं. आमचे मदें राव सोम्या. तुका घरदार नासून दुर्बळकायेच्या संतोशान तुज्या इश्टांची अतिथी सेवा तुवें मानून घेतली. वस्ती करूं जागो सोदता तांकां तुज्या नांवान फावो तसलें घर आमच्या आदारान मेळों. आमचे मदें राव सोम्या. आशिर्वादाचे मागणे. सर्वेस्परा तुज्या साकरांक दयेन आयक. ह्या घराची उक्तावणी आमी करता आसतना तुजो आशिर्वाद कालतेपणी ती अत्रेकतात. ह्या घरांत जियेतना तुजो आसरो तांकां मेळ्ळो. घरांतलीं भायर सरतना तूं तांचे सांगता आसाय म्हूण ती कुशाल जावं. घरांत परतून येतना तुका सोयरो कसो तो ती बगूं शेकी. एक दीस ती तुवें तयार केल्ल्या तुज्या बापायच्या घरांत कुशलायेन पावो. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससणेच्या ससनाक. हें उदक तुमी घेतल्या पवित्र स्नान असो आनी आपल्या कश्ट मरणा आनी जिवनपणा वरवीं आमकां सोडिल्ल्या क्रिस्ताचो उडास करूं. आमेन. सडवंदाराच्या जरिता संतोष तुम्ही मोदाक बोट केल्या. संतोषान तुम्ही मोदाक वर्तेल्या. निजा
बापा म्हणून आपुणचे बाग आमकां समेस्तांक ताच्या भुरग्यांक दिलां. आज हें घर बेंजार करून उक्तें करता आसतना आनी ताजो आशिर्वाद आमी मागता आसतना आमच्या सर्गींच्या बापाक आतां आमी उलो मारया. जे बापा सर्गींच्या मोरी देवाची माता जेजूची माता तिका आमची माता म्हूण जेजून दिलां. ती आमकां सदांच आमचे खातीर ती विनाती करता, आमकां सांबाळटा, आमकां मोगान ती दवरता. तिका आमी मान करता. नामान मरिये. ह्या गरजेच्या सरल्या बावडत्यां खातीर हें घर उक्तें करता आसतना मोगाच्या खातीर एक आमचे बापा, एक नमान बरे, एक आनंद बापा आमी म्हणटा. आमच्या बापा सर्गींच्या नमान बरिये. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. कंग्रॅच्युलेशन्स. क्रिस्ता माये तूं आमची माय सर्गी, मार्ताव माये आमी तुजी भुरगीं. तूं आमची माय, तूं आमकां जाय. तुजे सरशीन येता विज्ञान बारान सुका दुका, माय तुजो आदार मागता. विज्ञान बारान सुका दुका, माय तुजो आदार मागता. मरिये क्रिस्ता माये तो आमची माय सर्गी, होलो मारताव माये मी तुजी भुरगीं. मुगाळपता सोवे ओंकार मरिया वादी आमकां करुवेन आमचे देवा आमच्या सुवंतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. तुमचे न्हय सदांच आसूं दी, बरी माय तुका सांबाळची म्हूण आमचे मागणें जावन आसा. देव बरें करूं.
येणे जाला दायजी वर्ल्ड हसो मालक जावन ह्या कुटुंबाचो हितेश जावन मग असो वॉल्ट नंदाळी हांगासर आयला तुमचे नावी हांव ताका स्वागत म्हणटा आनी दया करून वॉल्टरान एक पोटी भायर सभासा लागीं जाय म्हणून विनंती आसा आनी उलो आसा भोवमानेस्त आल्विना लागीं मग असो एक फुलांचो तुरो तांच्या उस्क्यार दिवच्याक मनेस्त वॉल्ट नंदळीके एक 2 मोगाच्यो ताळयो तांचे खातीर दोन मोदोरणीक तशेंच व्हडले मांयक हे गडीभर फुडें येवचे एरनाच्या बावारांत रावचे नॉयल आणि फ्लोरा मचादो एरनाक आज इतलो संतोष बघता की 2 सक्रामेंतांनी एकच पटी आपणायल्यात एक नव्या घराचें उक्तावण जाला डॅडी मम्माच्या बवारांत केक कतरचो एक अवकाश मेळ्ळा एरन इतल्या पूर्वयाची सैरी आसात एक सुबीत स्माइल दी पळया ताका हसयल्यांक एक इनाम आसा आज सांजेर जर तर कोणी ताका हसयतात जाल्यार तांकां एक इनाम जाता हांगासर मोगान संभ्रमाची केक आसा ती तुवें कातरची आमचो वांटो आमकां फावोंक हांगासर आसा संभ्रमाचे जेवणा वितरक जावन आसचे महिमा केटरर्स ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರ ಆಗಮನ ಆಗಿದೆ ಜನಮೆಚ್ಚಿದ ನಾಯಕ ಯುವ ನಾಯಕ ನಮ್ಮ ನಲುಮೆಯ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದ 2 ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಆಶಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ दया करून ऑलविनान फुलांचो तुरो मिथुन सराक दिवच्याक आणि आमचो मान ताका परगडच्याक वेलकम सर एक सोबीत सांज आणि या सोबीत सांजेचेर असा एक सोबीत संभ्रम अपूर्वाचे आंगण दोतोडो तितोडो संभ्रम आणि या संदर्भाचेर आयलेले हांगाचे मोगाचे मानाचे सैरे कंडी जावन परबी पाठोवंक उल्हास पाठोवंक आणि हांच्या जिणेंत सगळ्यांक बरें जावं म्हणून आशेवचेच आसात पूण हांगासर वेळाचो अभाव अतीव आसलेल्यान आमची समेस्तांची भगनां उसारच्या आज एका विशिष्ट व्यक्तीक कुटुंबाच्या निवेसला एक भोव सोबीत ताळो या करमाराच्या धर्तेर थावन ताची साळांपाळां उदेल्लीं आसात एक सोबीत ताळ्याचो गवपी तो हांव तुमकां सस्पेन्सर दवरना प्रस्तुत देरेबैल गांवांत ताची वस्ती आनी तो जावन आसा मनीस रॉनी डिकुन्ना मुळांत करमारचो
साळांपाळां मुळां सगळीं हांगाची जाल्यार ताच्या सगळ्या शिरशिरांनी संगीत वळटा. भोव अद्भुत एक अपूर्व असो ताळो तो, आनी त्या ताळ्यान तो गायता. आनी कोंकणीच्या सबार तरण्या तशें परण्या पदां घडणारांची भोवशा ताणें पदां गावन त्या पदांची मेर भारताच्या भायर गांवान गांव ताणें साधयला. ताच्या मधुर ताळ्याची सोबाय आनी ती अपूर्व दादोसकाय काना मनाचेर ती पदां आयकतना मात्र कळटा. तो एक भोव मोगाळ उलोवपी, एक अपूर्व असो मनशापणाचो, हेराच्या गरजांक समजूचो बावरावणी हांगासर आज हांगासर ह्या संभ्रमाक पावला. प्रस्तुत कुवेटांत ताची पतीन जास्मीन तशेंच पूत जस्मीन संगी वस्तीकरण आसा. ताका कोंकणींत सिंगींग स्टार आनी ऑफकोर्स अ ड्रीम बॉय म्हणटाच. राणी बाब तुका ह्या सोबीत सुवाळ्याचेर हांव ही विधी सोडून दिता. आयच्या संभ्रमाच्या कार्याक बरें मागच्याक तुका विनंती करता. देव बरें करूं तुका जियो. आज ह्या घरच्या दोडत्या संभ्रमाक तुमच्या सर्वांच्या तर्फी ह्या बऱ्या सुवाळ्याक तुमचे तर्फी उलोवंक म्हाका हो सुयोग फावो जाला. आनी ह्या कुटुंबाक ह्या कार्याक बरें मागतना म्हजी भलायकी बरी उरोवंक हांव तुमचो आशिर्वाद मागतां. आनी तुमच्या परवणगेन 2 शब्द ह्या कुटुंबा खातीर हांव मागतां. वसोया आमी देवा घरा म्हण म्हाका ताणी सांगतना संतोष म्हाका भोगलो. वसोया आमी देवा घरा म्हणटना म्हाका ताणी सांगतना संतोष म्हाका भोगलो. कीर्तन 122 वोळ अशी सांगता. इस्रायल घराण्याक जेरुसलेम देवा घर जावन आसा आनी त्या घरांत वयचें म्हळ्यार तो संतोष आनी ती उर्बा कीर्तनगार आमकां व्यक्त करता. हांव कित्याक सांगलें म्हळ्यार आमकां एक तसलोच अनुभव. खरंबार लॉर इमामाचें घर आमकां एक रेजेचें घर जावन आसलें. हांगासर आमी ल्हान आसतना येवन सगळे आमचो रेजेचे दीस हांगासर आमी करचिताले. आनी हांगासर कितले आमी खेळिल्ले खेळ आसात, कितली केल्ली साहसां आसात आनी केल्लीं आमी कितलीं फळां. म्हाका आजून तो उडास जिवाळ आसा, आदलो आमार उडास. आमी हांगासर ल्हान आसतना येत आसतना कोलवाचें घर आसलें आनी त्या उपरांत नळ्याचें घर जालें, लॉरी मामान बांदलें. आनी आतां आज आमचे समोर आसा हें बांदपा मजबूत बांदप रावळेर. आनी ऑल्विनान म्हाका आपोवणें दिता आसतना हांवें म्हळें आज माम आसलो तर खंडीत संतोशान फुलतो आसलो म्हणून. आनी ह्या वेळार म्हाका दिसता ह्या घरच्या आल्मावाचो आमी तिके उडास काडचो भोव गरजेचो म्हणून. आमचो आजो देवादीन लियो मोती, आमची आजी मागदलीन मोती आनी तशेंच आमची मामी आलीस आनी आमच्यो मावश्यो मोंतीन आंटी, आलीस आंटी, आमचे माम बेन्ना अंकल, रॉबर्ट अंकल आनी तशेंच ऑल्वीचे व्हडले भयण जसिंता ही आज आमचे संगी हांगासर नात. तांचो अमर उडास आमच्या काळजांत आसा आनी तांकां म्हाका दिसता आमी बसुल्ले कडेन तांच एक ससनाचो विशय मागया म्हणून हांव तुमचे कडेन उपकार मागता. आमी म्हणया ससनाचो विशय दी तांकां येसू मिया आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फोंको दी आनी समाधानान तांचो आत्मो विशय घेवन दी. आमेन. म्हजी माय सेलीन आनी तशीच आमची निमाणी मावशी सिसील ती भलायकेचे नेमती आज हांगासर पावनात, पण तांचो आशिर्वाद ह्या कार्याचेर ह्या कुटुंबाचेर सदांच आसा. ऑल्वी विशयान हांव कितें सांगू. ऑल्वीक हांव म्हणटा एक मातयेचो सुपुत्र. कन्नडान म्हणचें जाल्यार मण्ಣಿನ मग, हिंदीन म्हणचें तर धरती का पुत्र. आनी हो एक चेडो पूत. कित्याक आमी ह्या गांवांत जल्मल्या, व्हड जाल्या, शिकाप घेवन परगांवाक पावल्या आमच्या बऱ्या फुडारा खातीर. पूण ऑल्वी तसो न्हय. ऑल्वी
ह्या मातयेंत जल्मलो, ह्या मातयेंत फुलोवन आयलो आनी ह्याच मातयेंत ताची हातपाय झरोवन आनी ताका मेळिल्ल्या पिकांत हें मजबूत बांदप, हे रावळेर तो बांदूंक शकलो. देखून म्हाका दिसता तुमी सगळ्यांनी ह्या ऑल्वीक आनी ताच्या कुटुंबाक जबरदस्त ताळयो दिवच्यो. ऑल्वी, तुका हांव परबी म्हणटा. तुवें चिंतलें तें सोपान, मामाचें सोपान, तुजी पत्नी फ्लेवी आनी तशेंच तुजी मम्मी एमी आंटी आनी तशेंच तुज्या भाव भयणीच्या प्रोत्साहन हें पोंताक पयलें. परत आमची शबासकी, आमकां निजायकी, अभिमान भोगता. कोंकणींत एक सांगणी आसा, जें कितें घडटा आमच्या जिवितांत आमच्या बऱ्याक म्हणून, जे कश्ट आतां येतात फुडें ते आशिर्वादांनी बदलतात म्हणून. हांव कित्याक म्हणटा म्हळ्यार ऑल्वी फर्स्ट स्टँडर्डाच्या पयल्या दिसा इस्कालाक येता आसतना एक व्हडली गडबड जाली. आनी ती गडबड अशी जाली की म्हळ्यार तो हंगामान जालो. ऑल्वीन टिचरीची चेन मोडली आनी टिचरीचो गालाटो आनी ऑल्वी इस्कालाच्या भायर, बापाय काड आनी मम्मी काड म्हणून. आनी तोसो फाटी आयिल्लो ऑल्वी परत इस्कालाचे पांय ताणें दवरुनान मारून फुसलावन पुरा पळयलें, पूण ऑल्वी आयकलो ना. पूण हाच्या फाटल्यान म्हाका दिसता देवाची मांडावळ आसली. जर त्या दिसा ऑल्वीन ती चेन ओडून घातली जाल्यार तो आमचे भशेन शिकोवन खंयी परगांवांत, गल्फांत, सावदिगी, कुवेट वा मुंबय, बँगलोर काम करनासतो आसलो. पूण अशें घडूंक देवान सोडूंक ना. कित्याक ह्या मातयेक, ह्या कुटुंबाक एका पुताची ह्या घरांत गरज आसली आनी देवान ताचे मारिफात ती पूर्ण केली. देखून परत देवाक अर्गान एक ताळयो पेटया. ऑल्वीन ताच्याच तांके प्रमाणे आनी ताच्याच उर्बेन ताच्या वेव्हाराक कितलें जाय तितलो तो शिकप ताणें आपणायलें. आनी म्हाका दिसता आतां एक तो जाणवायचे भंडारस जावंक पावला. जावंक पुरो ते कृशीचे कसलेय समस्ये, जावंक पुरो सामाजीक समस्ये, इगर्जेचो वावर आनी कितेंच सलाह जाय जाल्यार जायते जण ऑल्वी कडेन येतात आनी ताची सलाह घेतात. पळया. आनी तशेंच खंयच्याय कार्यांत दायजी टीव्हींत आजकाल ऑल्वीचें नांव गाजता. म्हाका दिसता ऑल्टी गेलो, खरी एका कार्यांत ऑल्वीचें आमकां नांव मेळटा. भोव फ्रंट लायन म्हणटात तशें तो पार्टिसिपेशन असल्या कार्यान घेता. आनी ऑल्वी आमकां जावन तूं आमचो भाव आनी तूं आमचो एक लिडर म्हणलें आमकां एक अभिमान भोगता. तुका हांव बरें मागता. आनी निमाणें हांव कितें सांगू, आयज ह्या कार्याचो हिरो हांगाच आसा, एरन. एरन, आज जेजूक तूं काळजांतम्यान घेवन घरांत हाडून आयलाय. हांव कित्याक म्हणटा म्हळ्यार तूं इनोसंट, तूं निजावन घेवन आयलाय. कित्याक जेजूचें बसावणें जावन आसा. जर तूं म्हाका तुज्या काळजाचें दार उक्तें करताय, हांव तुज्या घरांत येतलो, तुज्या घरांत रावतलो म्हणून. पूण आमी कितें करता प्रायज जाल्ले, जेन्ना पाद्र्याबान कुमगार खाण घेवन पाद्र्याबान आखेरेक म्हळें शांतीन तुमकां धाडटा म्हणटाना आमी शांतीक आनी जेजूक थंयच सोडून आमी खाली हातान घरा येता. पूण तुवें आज अशें करूंक नाय. ह्या नव्या घरांत जेजूक हाडून तुवें बिडार दिलाय आनी हेंच बिडार ह्या घरांत सदांच आसूं. जर पप्पाक आनी मम्माक गेली पुरासाण जावन आळसाय केली जाल्यार तांकां उडास कर, तेरसांनी आमोरी म्हणून. सट्टीक हांव कांय सांगूंक वचना. आनी म्हाका दिसता म्हजे तितल्यान हक्क म्हज्या सर्व भावंडांक, म्हणजे म्हळ्यार कजन्सांक हे आसा. देखून हांव उपकार मागतां ऑल्वीचे सकट भाव भयणी कोण हांगासर आसात तांणी हांगासर येवच्याक. आनी तशेंच आमची बेलतांगडेची आसात आमचे कजन्स, तांकांय हांव मुखार आपयतां. आनी तशेंच वमजोचो वालीदट्टो आसा, जेरीदट्टो आसा, पळयला हांवें, तुमी मुखार येवचें. आनी तशेंच दुसरें कोण, आमचो नेल्सन आसा मामाचो. आनी तशेंच म्हजी पत्नी आत्तां पावली, पत्नीक हांव मुखार आपयतां. आमी सर्वांनी सांगाता मेळोन हांकां एका कंतारा मारिफात तांकां बरें मागया. देखून गळाय करनासतना तुमी मुखार येया. स्टीवन फुल्लू बाय आयल्या मो, फुल्लू, नेवील दट्टू, मेवीस बाय, आरविंद, आमचो एक माया मोग भोव काल म्हणटा तो भान सदांच आसा.
खंयची कार्य जावं दी खंयचे कस दूख जावं दी आमी सांगता आसता आनी हांगासर होचो एक रूपकार जावन हांगासर आसात देखून आमी सर्व उबे रावन देवाक अर्गां दिवन लात्यांत आमी म्हणटाले हांव तें कांतार लावदाते डॉमिनोम आतांच म्हणया देवाक अर्गां दिवन सोम्याक दिनवास दिवन उबे रावया. Laudate Dominus, omnes gentes, omnes populi, conia confer mataes, super nos misericordia eius, et veritas Domini manetin eterno. Et veritas Domini manetin eterno. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctus, sicut erat in principio et nunc et semper et in secularum. Amen. Laudate Domino, omnes gentes, omnes populi, colia confirmata ies, super nos misericordia eius, et veritas Domini manetin eterno, et veritas Domini manetin eterno. 3 cheers to Matthias family. Hip hip, hip hip, hip hip. 3 cheers to our dear one Alvi. Hip hip, hip hip, hip hip. And last but not the least, Aaron, the hero of the day. Hip hip, hip hip, hip hip. देव बरें करूं. बसया. अपूर्व शिकोंकणी सोबीत उतरां आणि सकाळीक संदेश राणीबाब या अपूर्वाच्या बांदाक तुका हांव सोमेस्तांच्या नांवे परबे पाठयता. देव तुज्या जिणेंत बरें करूं. मग अशें न्हू हांगासर हातांतलें पिवण अजून बाकी उरलां जाल्यार तांच्या गौरवाक आनी मानाक आमी सेवया. त्या उपरांत हांव एरनाक उलो दितां. पाटी ह्या सोबीत भलायकेच्या सावद मागच्या उतरांक पाटीन जाप दिवच्याक. आज पयले पटीन दोट्टो सक्रामेंत कणग्योन एक अपूर्वाचे नखतीरा बरी हांगासर परजळटा. आयलेल्या सैऱ्यांक देखून येदोळू ताची गंभीरता सडल्या. आपूण एक मनेस्त जाला अशें तो सजमता. एरन ह्या वक्ता सगळोचो संतोष तुजो कर गे. मायक हाती आसा आनी बऱ्या एक सुमधूर ताळ्यान हांगासर तो गायता. देवाक अर्गां जावून एक अपूर्वाचें गीत आनी तशेंच आयच्या सोबीत सावुदाच्या उतरांक तो देव बरें करूं म्हणटा. ओवर टू यू आयरन. भरला मोजा काळजान आनंद प्रकाशता मोजा आत्म्यान उल्हास निशेता सगळ्या कुडीन जेजूक सेवला देखून कोंगारान ताच्या येण्यान भरला संभ्रमान जेजून भरला आपल्या बेसावान दादोस केला आपल्या कुदरतान. ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ म्हजो पयलो कोंगार आयला म्हजे भितर सर्गी कुवार. हांव ताचो तो म्हजो आनी मुखार जेरेन कोयनाच्या
मुखार आयला म्हजे भितर सर्गीक कुवार हांव तासो तो म्हजो आनी मुखार जेनेन पयनाच्या आर्येक मेटार बरी म्हाका जावंका पोंचे चलत्या म्हज्या जेनेन गाठायाचे कोरपेन बेसांव आनी सदांच भरचे ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ म्हजो पयलो कुंगार आयला म्हजे भितर सर्गेक खुवार हांव तासो तो म्हजो आनी मुखार जेनेन पयनाच्या आर्येक मेटार सर्गेम बापा आपल्या पोता जेजूक म्हाका दिल्ल्याक आभार म्हणटा म्हज्या डॅडी मम्मीक पोदोन मोदोन तेशें सैऱ्यान दैऱ्यान यज काकांनी धर्मीक भयणीक दोतोन शिकयलेल्या सर शिक्षकांक जेजो तोमे दिला म्हज्या जिणेन ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ म्हजो पयलो कुंगार आयला म्हजे भितर सर्गीक कुवार हांव तासो तो म्हजो आनी मुखार जिणेन पयनाच्या आर्येक मेटार ह्यो सर्व ताळयो जावन आसा साक्स एका पोरबायसो हांगासर ताळो गाजला हो ताळो वेता वेता जिनियेच्या फुड्या फुड्या पैनाचेर बरो एक संगीतगार जावन हांगासर एरान उबे जावं तुका बरें आश येता ह्या सोबीत उतरांची भविष्या तुमी जोगसानेन आयकले जाल्यार हे नवेंस ह्या संभ्रमा खातीर घडलेलें कंतार ह्या पाद जावन आसा आणि हाचो घडणार फादर एबेल हांगासर येजय असलेले कांय लिगळायकन येवंक पुरो ताका 2 ताळयो अशें येता सोबीत उतरां पाठ पडद्याचेर हाका संगीत दिलां राजेश डिकॉस्टन वंडरफुल थँक्यू वेरी मच एरनन आज पद म्हळ्या उपरांत धाकटुलीं भुरगीं म्हणटात आमी ताका उल्हासून एक पद म्हणटा म्हणून त्या देखून ती धाकटुलीं नेणतुलीं भुरगीं कोणी आसा जाल्यार जे कोणाक पद म्हणूंक आसा ते करून फुडें येवचें उल्हासाचें गीत Go
एरन तुवें तांचे संगता भोव अपोरबायन हांगासर ह्या शुभाशय पाठोवच्या गितांत मेळ्ळाय. देव तुका बरें करूं. एक सावल देता सावळते मोंत कंतयता देव आपल्या रचण्याचून रचन करता असताना आपल्या सुरपायेच्यात मनशांक रचत असताना तोड्यांक कित्याक एकतर करता मोतीन तेक सावल देता सावळते मोंत कंतयता देव आपल्या रचनेचे रचन करता असताना आपल्या सुरपायेच्यात मनशांक रचत असताना तोड्यांक कित्याक एकतर करता गावा काय लोयतर तूं पांबू राखे थंय एक सेवेचे मंदिर आसा सगळ्या राज्यान ते नावाक पावला हर एकलो जना म्हूण ते मान आसा गावा काय लोयतर तूं पांबू राखे थंयसर एक सेवेचे मंदिर आसा सगळ्या राज्यान ते नावाक पावला हर एकलो जना म्हूण ते मान आसा तोंडे नातल्यांक कानाय कानातल्यांक मन मोतीच्याची आयकून समजून आशा तरबेती करतात विश्वास वाडयता दाखयता फुडाराची दिशा
मोतीन तेक सवालू देता सावाळते मोंत कंतयता देव आपल्या रचनेचे रचन करता असताना आपल्या सुरपायेच्या मनशांक रचता असताना तोड्यांक कित्याक एक तर करता कातोलिक सभेच्या मिनातेचे मनमोतीच्या भुरग्यांक आसरो लाभलो काळोख मांडलेल्या मोतींक तांच्या बरवोसो मेळटा आसतना प्रकाश पांकलो कातोलिक सभेच्या मिनातेचे मनमोतीच्या भुरग्यांक आसरो लाभलो काळोख मांडलेल्या मोतींक तांच्या बरवोसो मेळटा आसतना प्रकाश पांकलो क्रिस्ताच्या तत्वांचो ताच्या शिकवणेचो सेवेचो उद्देश तो जारी जालो उन्या बुदीच्या अस्कत मेंदवांच्या भुरग्यांचो फुडार नंदन केलो मोतींतलेक सवालू देता सावाळते मोंत कंतयता देव आपल्या रचनेचे रचन करता आसतना आपल्या सुरपायेच्या मनशांक रचता आसतना तोड्यांक कित्याक एक तर करता मोतींत सवालू देता सावाळते मोंत कंतयता देव आपल्या रचनेचे रचन करता आसतना आपल्या सोरपायेच्या मनशांक रचता आसतना तोड्यांक कित्याक एक तर करता देव बरें स्टीवन हांगा जमलेल्या समेस्तांची सिंती म्हणटा भविष्यात तुवें आपडल्याय ताळ्यान न्हय उतरान आनी एका सामाजीक संदेशान मानस तसले सबार संस्थे कोंकण खारावळाचेर आसात निर्गतिकांक निराश्रितांक कंडी जावन तुमचो कुमकेचो हात थंयसर तुमी पावोंक जाय उलो दिल्ल्या स्टीवनाक हांव देव बरें करूं म्हणटा ह्या वक्ता ह्या संभ्रमाच्या ह्या सगळ्या सैऱ्यामध्ये आनी एक सैरो आयला आमच्या भोव अपूर्बायेच्या MCC बँकाचे चेअरमॅन जावन आसचे अनिल फेरमाय दया करून फुडें येवचें आनी मग असो गौरव असो फुलांचो तरो तुमी स्वीकार करचो Africa gomba date neson yeta poluk te sundor dista maka chunui re poet ಈ ಮನೆಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮಿಥುನ್ ಆಚಾರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹೆಸರು ಕರೆದಾಗ ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ರಾಮಣ್ಣ ಕಮಲಾಸನ್ನ ಉಮನಾಥನ್ನ ಉಮೇಶ ವಿಜಯ ರುಕ್ಮಯ ಕಿಶೋರ್ ನರೇಶ ಶಬೀರ್ ರಬಿ ಪೊರ್ಲುದ ಇಲ್ಲು ಪೊರ್ಲುದ ಬೇಲೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಜಯಂತ ದಿನೇಶ್ ಮೋನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ರಾಜೇಶ್ ಮತ್ತು ರೇಮನ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ನವೀನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಸಂತು ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಹರೀಶ್
देव बरी सांज दिवं तुमकां सुमेस्तां ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು ಈ गाद ಈ सांगणी आमी घर बांदूंक दिसात आज म्हणसर जायत्या जाणांनी आमकां सांगिल्लें आसा. कोणायनी घर विकशन केल्यार या घराच्या विशयान कोणाने फोन करून विचारल्यार कितेंय उलयल्यार ही एक गाद सांगिल्ली आसा. वय मदवे काजार आमच्या कुटुंबान सगळ्या भाऊ बहिणीचे जाल्ल्या उपरांत अकरेचें मुजेंच जालें. ताच्या नंतर म्हज्या फुडें आयिल्ल्यांनी म्हळ्यार म्हज्या की पयलें कोण ह्या घरांत जल्म घेतली तांणी म्हजें कान वळोवंक सुरू केलें. गांवांत खंय घर जाल्यार ह्या कोण्यानी एक घर बांदूंक देवल्यार पयलें म्हाका एक फोन या एक मॅसेज ती देवली आमी केदाळा देवचें म्हणून. तांणी सुरू केलें आमी केदाळा सुरू करचें म्हणून. जायत्या तेंपाच्या तांच्या आशेक अकरे तरी मौन केलें आनी आयच्या दिसा हें घर हांगासर उबें जालें. हें सगळें घर तांच्या मिनतीन हांगासर उबें जालें. त्या देखून हांव धनिया देवाक अर्गां दितां, आमच्या शारोतीन मोरी मायेक अर्गां दितां, आमचो पात्रोन संत आंतोन बापाक अर्गां दितां. तशेंच आमचे भाग्गी देवाचे निर्मोणेगी या हांगासर फुडें मरण पावल्ल्यांचे मागणेगी गुत्तुना एरोनाक तशेंच आमच्या घराचें आशिर्वाचन कार्य या कुमगाराचें कार्य आमकां कालच्या दिसा आदले आर्च बिशप बेर्नार्ड मोरस मेळ्ळे. तांकां एक मनावी केली तुमी आमचे कुमगाराचें कार्य तुमी चलोवन वरिजे आनी आमच्या नव्या घरचें आशिर्वाचन तुमचें तावन जायजे गवळी बापाना म्हणून. ते कुशेन ओप्पाले सगळे मिसाचे विलावरी आनी आज आशिर्वादाच्या कार्यान तांणीच भाग घेतलें, तांणी सगळें चलोवन व्हेलें. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या फिरगज विगार बापा मानादेक एडविन फ्रांसीस पिंटो ह्या घराची बुन्यादी पतोर तांणीच घाल्ली जावन आसा. आनी त्या दिसतावन आज म्हणसर कालेय उपकार विचारल्यार तांणी आमकां केल्लो आसा. आनी बुन्यादी पतोर घालतना तांणी सांगिल्लें आसा बेगीनच घर जायचे आमी हेच्या पयलें घर उक्तावन जायचे म्हणून. तांच्या आशे प्रमाणे सगळें जालां. तांकांय देव बरें करूं. आज सा भेटोनी केल्ले आमचे आदले विगार बापा आसले फादर रॉनी डिसोजा आमच्या मोगान ते हांगा आयिल्ले. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या मोगान आनी एक पदराब आयिल्लो फादर विन्सेंट तेय आतां मुखार गेले. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आज हांव उगडास काडटां आनी ससान विशय मागता आमच्या बाप्पा. आज ताच्याच जाग्यार ताच्याच नांवान ताच्याच पोतिनेन ताच्याच भुरग्यांनी ताच्या उगडासाक हें घर हांगा उबें केलां. पप्पा सरून 20 आनी 2 वर्सां उतरल्यारी अजून तसो उगडास आमच्या काळजान जिवा आसा. आनी मुखार तो आमार जावन उरों दी म्हणून ताच्याच नांवान हें घर हांगा आमी उबें केलां. पप्पाक आमी ससान विशय मागता. हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हज्या मम्मीक फाटल्या 1 वर्स 2 म्हयन्यांतून सगळ्या कुलकारांक हांगा आयिल्ल्या मात न्ही आनी की मस्त कुलकार आहले कुलकार काम करना आहले सगळ्या कुलकारांक जेवणाची च्यायाची कितेंय मेहनत आहले जाल्यार ती आमीच केल्ली आसा आनी घराच केल्ली आसा. तिणेंच केल्ली आसा आनी जायते कश्ट काडले आसा. तिकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हज्या बायेक भावोजींक दट्टूंक ओनयेक आज ह्या ताळार हें घर हांगा उबें जायचें जाल्यार तांचो पाठिंबो तांचो प्रोत्साव तांणी दिल्लो सहकार जायतो आसा. आज तांणी मौन करनातलें तर आज बेगीन इतले बेगीन हांगासर घर उबें करूंक जावचें नाशिल्लें. आज हांगा तुमकां कितेंय भितर बरें दिसता तर तें तांणी सांगिल्लें. तांच्या किचन कशें आसा जे हॉल कशें आसा जे ह्या रुमां कशीं आसा जे खंयचेंय आसा तर तांणी एक ती जाणवाय दिल्ली
आणि तांच्या मिनातेन तांच्या मोगान हांगा ते उबे जालां. आज त्या जाणां आमच्या मदें पावोनान जाल्यारय सगळ्यांनी तांचो प्रोत्साह आमकां दिला. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव देव बरें करूंक म्हणटा आमच्या वाड्या ह्या गुरकाराक क्लिपी धाडटू. सॉरी तुमकां मुखार आपोवंक जावना आवडोल. तशेंच वाड्या घरांक वाड्याच्या प्रतिनिधींक सर सैऱ्या धैर्यांक कुटुंबाच्यांक आनी मोगाच्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आत्तां सांजेर म्हजी ओनी म्हळ्यार रॉनी दट्टूची वकाल आनी म्हजो एक साडू एअरपोर्टान देंवून आमच्या मोगान घरा वचनासतना हांगाच आयल्यान आमचें सगळें कार्य एटेंड केलां. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आवाज देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर जायती मॅटेरियल आमकां हाडूंक सहकार दिल्ल्यांक पयल्यान पयलें पेड्डी मामालो मानेस्त पेड्रीक आल्बुकर्क अड्डुर्तान रेव सगळी ताणेंच उण्या दुवारी हांगा हाडून म्हाका पावीत केल्या. पेड्ड्या माकी देव बरें करूं. तशेंच प्रसन्न सण्णो आसा जायती सिमीट तांणी तांच्या वळखीन हांगासर हाडून घाल्ली आसा. तशेंच मानेस्त क्लॉडी दट्टू आसा. कालेय एक ताच्या कडेन कॉल करून विचारल्यार क्लॉडी दट्टू म्हाका फाल्यां अशें एक आयटम जाय ह्या पुरवां जाय म्हणल्यार फाल्यां नाका हांव आतांच घालता म्हणून सगळी तांचे काल मॅटेरियल आसा सगळें तांणी बऱ्या रितीन हांगा पावीत केलां. क्लॉडी दट्टू वडल आल्ले मिसाक आयिल्ले मग गुत्तून हांगा पावल्यात घेवन तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे कार्याचे कार्यनिर्वहण केल्ल्या श्रीमान जियो अंकलाक जायते आमच्या मदें कार्यनिर्वहण आसात. आमी केदाळे फोन केल्यार विचारतात येत करपा इत करना मात्र भरपे म्हणून. हें सत आमच्याच मोगाचें. पूण जियो अंकल जायती कार्य केल्यान आज मुनासर एक देणगी काणे नासतना ते कार्य करतात. म्हाका गोत्ता कितेंय तांकां दिल्यार ते एक धोरणान एक दुबळ्या कुटुंबाक घरा बांदोवंक ह्या आनी खंय पावतात. आनी आमी केदाळा तांकां फोन केल्यार पुरो आमच्या कार्याक ते दवरून येतात. देव बरें करूं जियो. हांव देव बरें करूंक म्हणटा म्हज्या दट्टूक रॉणी दट्टूक ताणें आमकां ह्या कार्याक बरें मागलें आनी आमचे विशयी जायतें सांगलें. आज आमी खंयसरी गेल्यार आमची वळख ना जाल्यार तांकां रॉणी दट्टूचें एक नांव सांगल्यार पुरो सगळे लोक वळखतात. खंय गेल्यार आमी रॉणीचो भाऊ म्हणल्यार पुरो आमकां एक मान दितात. कित्याक रॉणी दट्टू तेले मान गावपी सगळ्यांक गोत्त आसा कलाकार ते आमच्या मोगान आज हांगा पावल्यात आनी आमच्या कार्याक तांणी बरें मागलां. रॉणी दट्टू तुकाय देव बरें करूं. हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयचे इगर्जेचे कॉयर केल्ल्या श्रीमान राजेश डिकोस्ता हाका आज आमची भुरगीं वयर वचून गायतात जाल्यार ह्या आज तुमी पळयल्या ह्या भुरग्यांनी इतलें बरें गायलां जाल्यार तुमकां कोणाकी पसंद जालां जाल्यार ताका एक प्रमुख कारण व्यक्ती जावन आसा राजेश डिकोस्ता. कालें काम आसल्यार एक फोन केल्यार पुरो तो प्रॅक्टीस दिता आनी कालें सांगल्यार तें करना म्हणून आज मस्ती म्हाका सांगिल्लें ना ताणें. म्हाका म्हणून न्ही कोणायकी सांगिल्लें ना. हें हांवें खुद्द पळयल्लें. राजेश तुकाय देव बरें करूं. प्लस आज सगळें म्युजिकाचें अरेंजमेंट तत्तू पळोवन आसा ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आज आमची भुरगीं बऱ्या रितीन दोतोर शिकून बऱ्या एक पावंडाक म्हळ्यार एक मुखार वचून कांय एक वांजेल वासिजे वसा बसीजे किर्तन वासिजे तर हाका प्रमुख कारण जावन आसा सिल्वी श्रीमान सिल्विया डिकोस्ता. आज हेरो ना की दोतोन ताणेंत शिकयल्लें आसा. कांयच भुरगीं बियेन आसतना तुमी आत्तां काल एक हांगा नाटक करा म्हणून हांगा आसल्या भुरग्यां कडेन हांव चॅलेंज मारता नाटक करतात. तुमी आत्तां गाया म्हणना तुमी गावन दाखयतात. एक ते प्रॅक्टीस नासतना आत्तां एक कालेय एक डॅन्स करा या कालेय करा म्हणून ह्या भुरग्यां कडेन ती करना जाल्यार मागीर सांगा ताका एक कारण ते सिल्वी. कित्याक म्हणल्यार ताचें मार्गदर्शन तशें आहा
तसो वावर सगळो भुरग्यांक ते वांटून दिता दुसरे ताच्या कुटुंबाचे सगळे सोन भुरग्यां वटू चड दीस काडटात इगर्जे दोतोन शिकोवचें जावं दी भुरग्यांक ट्रेन करचें कालेय जावं दी तें जावन आसा मानेस्तीन सिल्वी आय ताका एक ताळयो. हांव देव बरें करूं म्हणटा देवाक मागच्या आदींच कसल्याची गरज म्हणून जाणा आसता काय तशें आमचो वळटी धाडटो श्रीमान वॉल्टार मोंतेरो म्हाका कालेय गरज पडल्यार हांवें ताच्या विचारचें पयलें तो म्हाका फोन करून विचारता तुका एशिल्ल्याची गरज जाय न्हय हांव करून दिता म्हणून कालेय गरज पडल्यार हांव आज मस्ती ताच्या कडेन फोन करचे पळय तो म्हाका फोन करता तूं भियेनाका रे हांव करून दिता हांव आसा म्हणून वळट्यार तूं तुवें केल्ल्या सहकाराक देव बरें करूं. हांव देव बरें करूं म्हणटा हांगाचे इलेक्ट्रिशनाचे कलेक्शनाचे या कितें आसा जाल्यार KEBचे कितें आसा जाल्यार तें करून दिल्लें आसा आमच्या मानेस्त विल्पीन आमचो तो शेजारी ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव आनी तुळूंत उलयतां कित्याक म्हणल्यार जायते जण आमचे हिंदुवांचे भाव आसले हांगा कामाक आनी सगळें काम तांणी केल्लें आसा सडावत हिंदुवांचेच आसलें त्या देखून तांकांय समजचें पडटा. ह्यान सोलमेलो पणपे ಈ ಇಲ್ಲದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಿಥುನ್ ಮೇರೆಗ್ ಏರ ಕೇಂಡಿರ್ ಈರ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಏರು ಪನ್ ಐಕೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಾರ್ ಪಂಡೇರು ಆರೆನ್ನ ಚಡ್ಡಿ ದೋಸ್ತಿ ಪನ್ ಅಂದು ಐಕೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಾರ್ ಪಂಡೇರು ಚಡ್ಡಿ ದೋಸ್ತಿ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಏತು ಸರ್ತಿಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಏತು ಸರ್ತಿಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಮ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪನ್ ಆರೇಕ್ ಜತ್ತಿ ಬಕ್ಕಲ ಲಕ್ಕ ಇದೆ ಲಕ್ಕಿ ಬಕ್ಕಲ ಪುಲ್ಯಗಾಂಡೆಲ್ಲ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ದು ಏತು ಸರ್ತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತಿದೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಆಪೂಜಿ ಬಂತಿಜೀರು ಪ್ಲಸ್ ₹1 ದೆತೋನಂದೆ ಇಂದು ಇಲ್ಲದ ಮಾತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬೇಲೆ 6 ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಖಿಲ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಂಡ ಆರೇ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಖುಲ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತುಜಿ ಯಾನ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪಂಪೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣಾಚಾರ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಮಾತ ಮರತ್ತ ಕೆಲಸ ಉಲೈದ ಬೆಡ್ ಇಂದು ಹೆಂಚಿನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರವೀಣಾಚಾರ್ಯಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಆರೇಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಮೇಸ್ತಿರಿ ರಾಮಣ್ಣೆ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಕನ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಬತ್ತದಿತ್ತು ಎದುರುಡು ಆರೇಕ್ ಬಕ್ಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ರಾಜೇಶ್ ಬಕ್ಕ ರೇಮಾನಕ್ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರು ಬೊರ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರು ಅಕ್ಲೇಕ್ಲ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೊಯ್ಲ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಪೇಂಟರ್ ಜಯಂತೇರು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಉಂತದ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಬತ್ತದ್ಲ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬೆಂದು ಪೂರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಪೂರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತು పోతೇರು ಅರೇಕ್ಲ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೊಯ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಅರಿಯನ್ನೆಲ್ಲೇರು ಬಕ್ಕ ಯಾದವೆ ಉಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಯೋಗೀಶ್ವರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತೇರೇಕ್ಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪುದರ್ ದೈಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಮೂಲ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನ ದಿನೇಶ್ ಅದ್ಯಪ್ಪಾಡಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಪೊರ್ಲುನು ಎಂಚ ನಾಲ್ಪಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬಂದು ಆರೆಂತೂದು ಕಲ್ಪೋಡು ಎಂಕುಲು ಓಲ್ಲ ಬಚ್ಬೇಕು ಪೋಯಾಡ ಪಿರಬಣ್ಣಗ ಮೂಲ ದಾದಾನ್ಲಂಜಿ ಬುಡ್ಪಾದ ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೇಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಡು ಮೇರೆ ದಾದ ಬುಡ್ಪಾಯ್ದೇರು ಬಂದು ಆರ್ನ ಕಲೆಕ್ ಎಂಕುಲು ಸೋತು ಪೋತ ಆರ್ನ ಕಲೆಕ್ ಎಂಕುಲು ಗೌರವ ಕೊರೋಡಾಪುಂಡು ದಾಲ ಇಂದು ದಾಂತೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲನು ನಿಕಲಿತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಲ್ಲನು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದೊಲೆ ದಾದಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಪಾಯ್ದೇರಂಡ ಆರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ನಿಮಿಷಾರೆ ಕೊರಂಡ ಆರು ಉಂತಿದ್ದೆ ನಾವುಲೆ ಉಂತೊಂದು ಬುಡ್ಪಾಯ್ರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡು ಮೇರೆ ದಾದ ಬುಡ್ಪಾಯ್ರು ಬಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋದು 1 ವರ್ಷ ಕಲ್ತಿನಲ್ಲ ಆತ ಸುಲಭ ಬುಡ್ಪಾಯ್ರು ಆವಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ಪಾಚ್ ಹಚ್ಪಾವೇರಾರು ದಿನೇಶರೇ ಈರ್ನ ಕೆಲಸ ಎಂಕ್ಲೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಸಂದ್ ಆತನು ಈರೇಕೆ ಎಂಕುಲು ಯಾಪ್ಪಲ ಚಿರರುಣಿ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಲಿ ಎಂಕಲ ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿನ ಮಲ್ತಿದಾರು ನನಾತ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡ ಅಂತ ಕೇನುವೆ. ಯಾನ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪನ್ಪೆ ಶರತ್ತೇರೇಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಶರತ್ತೇರೇಕ್ ಇಂದು ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇಂದು ಪೂರ ಆರ್ನ ಆದೊಂಡು ಆರೇಕ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ. तशेंच फोटोग्राफी आनी व्हिडिओग्राफी करता आमचोच धाट्टू म्हळ्यार प्लेवीसो काजीन भाऊ प्लेवीसच्या मौशेचो पूत नवीन धाट्टू ताका तुमी पयल्यान वळखातात ताका हांव ताका आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांव कॅटरिंगारा देव बरें करूं म्हणच्या पयलें एक उतार सांगता. मनेस्त आल्बेटाम फाटल्या 20-25 वर्सां हांव चिंता म्हाका गोत्तू ना हांव ल्हान आसतना आमगेर ल्हान जावन दी व्हड जावन दी खंयचेंय कार्य आसूं दी
मानेस्त आल्बर्ट आमसोलो नोडतालो आज आईच्या कार्य सोडल्यार सगळे ताची भलायकी सारया समा आली तर ती हेय कार्य तोत्तो करता आसलो. मानेस्त आल्बर्ट आमकां पयल्यान देव बरें करूं म्हणटा ताणें येदोळ मिसर आमकां साकार दिल्ल्याक. तशेंच आईचे जवान तोय आमचोच मानेस्त बायलो न्ही. मानेस्त स्टॅनी डिसोजा पेरमुदे आमी स्टॅनी म्हणटा ताका तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या चिन्नाक कालेय गरज पडल्यार ह्या आमी खंयी वाटेर एक सिरकाल्यार चिन्ना कॉल केल्यार पुरो संवसाराच्या खंयच्या कोणशां धाडल्यार चिन्ना पावता. थंय काले मुनी कर पावता. आतां पयशे ना गी चिन्ना पावता. कसलो सामान जाय गी चिन्ना पावता. काले फोन कर सांगल्यार चिन्ना हांगा येवन पावयता. काले मुनी करता. आज जाल्यार तशें हांगा कांदो 2 आणा येयला. ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्यान सोलमेलो पणपे ಈ ಇಲ್ಲದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಲೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆ ಯಾನ್ ಕನೋಟುಲ ಎನ್ನುದಿಜಿ ಈ ಜಾಗ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಈತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಇಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುವೆ ಕಟ್ಟಿದಿನಕ್ಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಂಕುಲ್ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಎಂಚ ಬುಲೆವೋಡು ಬಂದು ಆರೆನ್ ತೂದು ಕಲ್ಪೋಡು ಕಾಂಡೆ ಎಂಕುಲ್ 5:30 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕುನೇರು ತುಂಬ ಮೂಲ ಕೆಲಸ 6 ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಏನು ತೂತೆ ರಾತ್ರಿ ಎಂಕುಲು 11 ಗಂಟೆ ಜತ್ತಿ ಬಕ್ಕಲ 6 ಮುಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆತೆ ಅತ್ತು ಕೆಲಸ ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪ ಇನ್ನು ಬರ್ಚಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ಬರ್ಚಿ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪನ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಮಣಿ ಮಲ್ಪಗ ಬರ್ಚಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ನಾವೋಡು ಇನಿ ಆವೋಡು ಕೆಲಸ ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೈ ಕಟ್ಟು ನೊಂಚೂರು ಬಂಗಾವನು ನೀಕ ಕಾಸು ಬೋಡ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬೇಲೆ ನುನ್ ತೆರೆಜ್ಜಿ ಬೇಲೆ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪುವ ಇನ್ನು ಈತ್ ಪೊರ್ಲು ರೀತಿಡು ಮೂಲೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಡ ಇಂದೆತ ಪೂರ ಬೇಲೆದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಯಕ್ಕೆ ಪೋಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಆಯಕೊಂಜಿ ಆವೋಡು ಪಂಡ ಆವೋಡಿ ಅವು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಮಲ್ಪೋಡಿ ಅವು ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ಬೋಡಿ ಆಯನತ್ತಿಗೆ ಬುಡ್ದಿತ್ತ ಎಂಕುಲು ಫ್ರೀ ಮೈಂಡೆಡ್ ಮಲ್ಪು ಬಂದು ಪೂರಲ ಮಾತ ರೀತಿಡು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ₹1 ನಷ್ಟದ ಅಂತೆ ಎಂಕುಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದಾಂಡ ಐಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಆಯಕ್ಕೆ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಇಂದು ಮಲ್ತದ್ದು ಎಲ್ಲ ದರ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಮಲ್ತದ್ದು ಇಂದು ಸರಿಯಾಯಿಜ್ಜಿ ದೆಪ್ಪೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂದು ಮಲ್ತು ದಾದ ನಾನು ಬಂದು ದೆಪ್ಪರ್ನ ಇಜ್ಜಿ ₹1 ನಷ್ಟ ಆವಂದೆ ದಾದ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಮಾತ ಕ್ಲೀನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಯೆ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಯಾನೇನು ಎದುರ್ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಮೋಕೆದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಪ ಅವಾಯ್ಗೆ ದಾಲ ಹತ್ತು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ನಿಕುಲ್ ನಮ್ಮುಂಡ ನಂಬುಲ್ಲೆ ಬುಂಡ ಬುಡ್ಲೆ ಈ ಇಲ್ಲಾಡು ಆಯಕ್ಕೆ ₹1 ಲಾಭ ದಿಕ್ಕಂದು ನಷ್ಟ ನೆತ್ತಂದೆ ಲಾಭ ದಿಕ್ಕಂದು ಆಂಡಲಾಯ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೆ ₹1 ಲಾಭದ ಅಂತೆ ಈ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತು ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡೇರು ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅವು ಒವುಲ ಉಪ್ಪಂದು ಐಕ್ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಇಂಬ್ಯಾನು ತೂದು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬುಲೇರೆ ಕಲ್ಪೋರು ಇಂಬ್ಯಾಡ ಉಪ್ಪಂದಿನ ಕಲೆ ಒವುಲಚ್ಚಿ ನಾನು ಪುಗಾರೋಣತ್ತು ಇತ್ತಿನೇನು ಬಂತೀನಿ ಯಾನು ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಕಿರುಕಾಣಿಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ನಾತ್ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ ಈತ ಮಾತ ಪಂಡೆಯನು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಬರೆಯದ್ಲ ಕನೆದಿಜ್ಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದಿಜ್ಜಿ ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಮದತ್ ಪೋಯಾರಡ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪುದಾರ್ ದೆಯ್ಜಿ ಈ ಜಾಗಡ್ ಮಸ್ತ್ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ ಬತ್ತೇರು ಐರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನಿ ಮೂಲಿತ್ತೇರು ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲು ಆರ್ಯಕ್ ಎದುರ್ಲ ಇಜ್ಜ ಮಾನ ಮಲ್ತದಿಜ್ಜ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತದಿಜ್ಜ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಆರ್ಯ ನಾನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ದೀತೀನಿ ಆರಾದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಗುರು ಎಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತಿದಿನಾರು ಜಗ್ಗನ್ನಿ ಇನಿ ಈ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಈ ಜಾಗ ಎಂಚಿನ ಲಾವಾಡ್ ಒಂಜಿ
పొర్లు ఆవడాండ ఐకి ప్రముఖ కారణ జగ్గన్ని కోడముట్ట మూలు గుడ్డే ఎత్తును ఇని గుడ్డే ఇచ్చి ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನಾಗ ಲಂಚನೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನೆ ಬಂದತ್ತು ಕರೆನ 25 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ಎಂಕ್ಲೇಕ್ 6 ಮಲ್ತು ದಿನ ಸಾಯ ಎಂಕ್ಲ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 6 ಮಲ್ತು ದಿನ ಸಾಯ ಅಪಾರ ಅವೇನೇ ವಾರಿ ತೀರ್ಪನೋಡ ಬಂದು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ಒಲವಿನ್ರೆ ಎಂಗೊಂಜಿ ಈತ ಖರ್ಚಾಂಡು ಇವ್ರು ಕೊರೋಡಿತ್ತುಂಡು ಕೊರೋಡು ಅತ್ತಂಡ ಇರ್ ಕಾಸ್ಕೋರ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುವೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೆರಿಸಾಯಲ್ಲ ಅವು ಎಲ್ಲಾವಡು ಮಲ್ಲಾವಡು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಅವಡು ಯಾನು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆರ ಜಪ್ಪುನಾಗ 2 ಕೇಂದ್ರಜಿ 2 ಪಂತಜಿ ಸೀದಾ ಜಗ್ಗನ ನಡೆ ಪೋಯ ಜಗನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆರ ಉಂಟು ಈರ್ ದಾದ ಬನ್ಪಾರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪಾರು ಬತ್ತೇರು ಮೂಲು ಸ್ಟೆಪ್ ಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತುಂಡು ಜಾಗ ತುಯ್ಯರು ಆರ ಐಡಿಯಾ ಕೊರಿಯರು ಆರ್ನ ತರೆ ಇಂಚ ಬಲಿಪುಂಡ ಸತ್ಯ ಬನ್ಪೆ ಎಂಕೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ 10 ಲಕ್ಷದ ಬೇಲೆನು 2 ಲಕ್ಷದ ಮಲ್ತು ಜೋಚ್ಪವ್ಯಾರ ಇಂದು ಸತ್ಯ ನಾನು ಎಂಚ ಬನ್ಪಿನ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಪಣ್ಣಿ ಒಂಜಿ 20 ಲಕ್ಷದ ಬೇಲೆ ಆರು ಎತ್ತುಂಡ ಅವು 5 ಲಕ್ಷದೊಲೆ ಮಲ್ತು ಮುಕ್ಪುವಿರಾರು ಎಂಚಿನ ಅಂಡಲ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ತರೆ ಅವು ಎಂಕೆ ಎಂಚಿನ ಕೇಂಡಲಾರು ಸಡನ್ನ ಪಾರು ಬರ್ಪೇರು ಕೋಡೆ ಮೊರನ್ನಿಂಚಾರು ಮುಲ್ಪನ ಎತ್ತೇರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕಾಂಡ್ಯದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಮುಲ್ಪನ ಎತ್ತೇರು ಎಂಚಿನ ಬೋಡಂಡಲ ಅತನ ಎಂಗ್ಲ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ತುಂಬುಡು ದಿಂಚಿ ಯಾನಾರೇಕ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಬನ್ಪೆ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಆರು ಬರೋಡು ಎಂಕಲ ಪ್ರೀತಿದ ಕಾಣಿಕೆ ಆರು ದೆತ್ತು ನೋಡು ಆರೇಗವು ದಾಲ ಪಂಡ ದಾಲ ಹತ್ತು ದಯ ಪಂಡ ಆರೇಕ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಯಾನ್ ಹತ್ತುಂಡ ಆರೇನು ಎದುರ್ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ ಮೂಲುಂತು ಇಂದುಲ ಇಜ್ಜವು ದಯಪಂಡ ಆರ ಆತ್ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರು ಎತ್ತೋ ಮಿತ್ತುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಲೆಪ್ಪುನನೆ ತಪ್ಪು ಆನ ಇನಿತ ದಿನ ಆರೆ ನಾನು ಎದುರು ಲೆಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಯಾನಿನಿ ರಾಣಿ ದಟ್ಟುನಿ एक विषय सांगले भले राणी दಟ್ಟುನಿ एक विषय सांगले इस्कालांत करियम्मानी कत्तर दोना इल्लो चेरको आजंगा ये जाऊ काले जाऊ पावला जाल्यार ताका एक कारण प्रमुख जगन्न ಎಂಕುಲು ಮೂಲಿ ಈ ಜಾಗಡ್ 4 ಜನತ ಎದುರು ಒಂದು ಬುಲೆದ್ ನಿಂತೋಡಂಡ ಐಕ್ಯ ಕಾರಣ ಜಗ್ಗನಿ ಬೇತ ಏರ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ ಅವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬನ್ಪೆ 6 ಮಲ್ತಿನ ಸಾಯಿ ಅಪಾರ ಇಂಕಾರಿಗೆ ಎಂಚ ಇಂದು ಪನ್ಪಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ 2 ಮಲ್ತಿನ ಉಪಕಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತೇನೆ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಪುದಾರ್ ಎನ್ನದು ಬತ್ತಿದಿತ್ತೆ ಮೂಲುಂತುನಾಗ ನೆಂಬರ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆತಿಜ್ಜಿ ಬರೆಪಿನ ಜಾಯಿಮಣಲ ಎನ್ನ ಹತ್ತು ದಯಪಂಡ ಆರು ಎಕಡೆ ಎನ್ನ ಅನ್ನೆ ಬಂತೇರು ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಪೂರ ಬಂತೇರು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪಾರು ಬೈದೆ ನಾನು ಮುಜೆ ದಿನ ಶಾಲೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮುಜೆ ದಿನ ಸತ್ಯ ಬಂತು ಪೂರ ಎಕಡೆ ಆರು ಬಂತೇರು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೈಯಾಡು ಪೋಯ ಶಾಲೆ ಬಂದು ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೋಯ ಶಾಲೆ ಬಂದು ಐತಾರ ಕಾಂಡೆ ಪೋಯ ಶಾಲೆ ಬಂದೆ ಎನ್ನ ಐಕೆ ನಮಗೆ ಓದಿರಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಪುದಾರನ್ನು ನೆಂಪು ದಿಯರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ತರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ಮೂಲ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯಾರನಾಂಡಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬುಡ್ತೇಡ ಏನಾಡು ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೂಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಮಿಕರೇಕ್ಲ ನನವರ ದೇಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ್ಲ ಸತ್ಯ ಬನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಏರ್ಲ ಮಲ್ತದ್ದು ಚೇರು ತನ್ನ ಬೇಲೆ ಬಂದು ಮೂಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಖುಷಿ ಆಕಲ್ಡ ಎಂಕುಲ್ ಅಕ್ಕಲ ಪಿರೋಡು ಪೂರೋಡು ಅಕ್ಲೇನ್ ತುವೋಡು ಅಕ್ಲೇನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಎಂಕಲ ಬೇಲೆ ಬಿಸಿ ಅಕ್ಕಲ ಬೇಲೆ ಬಿಸಿ ಎಂಕುಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಿನ ಬೇಲೆ ಅಕ್ಕಲು ಇನಿಯ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಮಾತ ಕಾರ್ಮಿಕರ್ಲ ಆ ಇಂಬೆ ಬಂದದ್ದು ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ್ಲ ಐಕ್ ಅಕ್ಲೇಕ್ ಮಾತೆರೇಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಮೂಲಿ ಏರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿದಾರ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೇಕ್ಲ ನನ್ನವರ ಸೊಲ್ಮೆ ಬನ್ಪೇನು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಬುಡ್ತೇಡ ಏನಾಡು ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಎಂಕು ಐತೆ ನೆಂಬರ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ
मातेरेकला ननवरा सलमेलो समेस्तांक देव बरें करूं. कोणाचें नांव आमी हांगा सुकोन गेला तर आमचो बाबू मामा सॉरी शेजार मस्त उपकार केला तांणी. रिटा आसा, ह्या एलनबाई केल्ली आसात, ह्या पिलोमेंट टिचरी केल्ली, ह्या ब्लेवीच्या कुटुंबाची आज बापू एक घडी तांकां बसोवंक सोडोना जाल्यार उपकार केला जायत्यांनी. आनी कोणाचें अरुण आसा विलपीक सांगलें उडोवला हांवें. आनी कोणाचें नांव आमी सोन्न गेलां तर म्हाका माफ करा. पिलू आसा स्पेशली पिलूक एक कॉल केल्यार पुरो हांव आसा रे कांय भियेनाका म्हणटा कितले पयस आनी. आज ही 4 पोदां रेडी करून आयलां गोत्तू ना टायम मेळटा की ना गी म्हणून तशें. सॉरी जिल्ल्यांटी आसा आनी जायते जाण आसा. एक व्यक्ती हांव विसरलो पटल्यान बसल्या ती म्हाका आतां दिसली प्रेस्सीबाई. कांय गरज पडल्यार ना गी खंयी वसाचें म्हणून ना. प्रेस्सीबाई तशें घेवन खाली बसल्यार पुरो 2 मिनटांनी दिता आनी धाडटा वस म्हणून. आसात गे नांगे तें मागीर पळयचें तिणें. प्रेस्सीबाई तुका मस्त देव बरें करूं. आनी की जायते जाण आसात. कोणाचें नांव चुकलां जाल्यार म्हाका माफ करा. म्हज्या आज कार्याक जायते मानेस्त आयले हांगा. धाकल्याक रोलपी दट्टू हांगात आसा. एकल्यांकी वचोन मेळोना. एक वॉट्सअप मेसेज समा एक वॉट्सअप मेसेज अनिल फर्माई आसतले म्हणून चिंता आहले. एक वॉट्सअप मेसेज काल एकच तांकां इतली खुशी गी हांवें आपयलें म्हणून. आनी कितें जायते येवंक आहले तांच्या कार्यान ते मनेस्त विल्सन काटील आज तांकां अर्जंट दुसऱ्या कडेन वचोंक मस्त मनेस्त अरुण राज आयल्यात की म्हाका गोत्तू ना मानसोबानाचे जायते येवंक आहले. तशें सगळें की कोणाय की हांव वचून मेळोना. काल आतां वॉल्टर नंदलिके सर आयले, मिथुन राय सर आयले आनी आर्ची बिशप कोणी जाल्यार एक मेसेज एक वॉट्सअप मेसेज आमकां मान दिवन आमचेर मोग दवरून ते हांगा पावल्यात. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. समेस्तांक देव बरें करूं. कोणाची नांवां सोडल्यार बेजार पावो नाकात. तुमचें नांव हांगा सोडूंक पुरो हांगा सोडून आमी उडास दवरा. तुमचें नांव आतां सांगिल्लें सोडूंक पुरो. सॉरी रेक्सान आसा आमचे बॅकड्रॉप केल्लो रेक्सान आसा ताकाय देव बरें करूं. उडास दवरा. तुमचें नांव आज सांगून सोडलें पुरो पूण तुमी केल्लो उपकार आमी केदाळे विसराना. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. ऑलवेन देव बरें करूं. हाची उतरां आयकत आसतना म्हाका दिसता हाका बेगीन IAS बरोवच्याक आमी धाडचें बरें. तितली ताका जानवाय आसा खंयच्या दिसा कोणें कितें कालें गेलें पुरो कोत्ता. शिकप ना म्हणटा आयच्या कालार ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿವರ್ನಿ ಮಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಆಲ್ವಿನ್ ರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. कावंटराक वेचें जेवण करूंक गडबड ना पूण जे कोण पयस येतात भुरगीं आसात स्त्रियो आसात तांकां तांचे वेळ समजून जेवणाक उलो दिता. हांगासर म्हज्या दाव्या बगलेन मासाच्या जेवणाचे कावंटर आसा. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन. सर्गींचे देवा बापा ह्या संवसारांत तुवें आमकां रचून आमकां जाय जाल्ल्या सर्व वरवे द्वारी आमची बूक निवारूंक तुवें दराळ आशिर्वादां घालें. आमी तुका अर्गां दिता. आज लॉरेन्स मतायस विल्ला एका पोरबायेचें घर हांगासर उबें जालां. ह्या तांच्या मोगान आमकां आपयलेल्या समेस्तांक कुटुंबाच्यान तयार केलेलें जेवण तो पवित्र कर. आमी सदांय मागता आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी. आज आमी हो सेवेचो ग्रास आमच्या पोटाक तशेंच मतीक बरी भलायकी दिवच्याक आनी ह्या कुटुंबाचो संबंध बरो वागोवन उरच्याक आमकां तूं दराळ आशिर्वादां दिता आसतना हें जेवण तयार केलेल्या कामेल्यांचेर तुजी दया आसूं. ह्या संवसारांत जेवण नासतना वळवळच्या साबारांचो उडास आमी काडूंक आसा. त्या देखून दया करून जेवण स्विकार करतना आमकां गरजे पुरतें जेवण मात्र बशयेंत घेवया आनी विबाड करचो उरोवया. हें मागणें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवीं करता हांव बापाची पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवीं आमेन.
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾನೋಡಲಿ ನಿನ್ನದೇ ಚಿಲಿಪಿಲಿ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಯು ಬೆಳಗಿದೆ, ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡದೆ ಹಾರಿದೆ. ನನ್ನ ಒಳಗೀಗ ನಾನೆಲ್ಲ ಏನಾದಿನ, ನೀನೆ ನಾನೇನ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನೀರಾದಿನ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾನೋಡಲಿ ನಿನ್ನದೇ ಚಿಲಿಪಿಲಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾನೋಡಲಿ ಕನಸಲ್ಲೇ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ನಡೆದಿರುವೆನ್ನ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾನೋಡಲಿ ನಿನ್ನದೇ ಚಿಲಿಪಿಲಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾನೋಡಲಿ. ಆ ಚಿಗುರಿನ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ನಿನ್ನ ಲಜ್ಜೆಯ ರೂಪವೇ, ಬೀಸೋ ಗಾಳಿ ಎದೆಯಲು ನಿನ್ನ ಎದೆಯ ಬಡಿತವೆ. ನನ್ನ ಒಳಗೀಗ ನಾನೆಲ್ಲ ಏನಾದಿನ, ನಿನ್ನ ನೆನೆದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ದಿನ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾನೋಡಲಿ ನಿನ್ನದೇ ಚಿಲಿಪಿಲಿ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಯು ಬೆಳಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾನೋಡಲಿ ನಿನ್ನದೇ ಚಿಲಿಪಿಲಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾನೋಡಲಿ. ಇದು ಹೂವಿನ ಲೋಕವೇ, ಇಲ್ಲಿ ಗೆಳತಿಯರಿಲ್ಲವೇ, ಹೇಗೆ ನಾಡಲಿ ಹೇಳಿ ಹೂಗಳೇ. ಯಾರೆ ನೀನು ರೋಸಾ ಹೂವೆ, ಯಾರೆ ನೀನು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವೆ, ಹೇಳೆ ಓ ಚೆಲುವೆ ಚೆಲುವಿನ ಹೂವೆ. ಸೌಗಂಧ ಹೂವಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿತಂತೆ ಸೌಂದರ್ಯ, ಹೆಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿತಂತೆ ಸಂಗೀತ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತಂತೆ. ಯಾರೆ ನೀನು ರೋಸಾ ಹೂವೆ, ಯಾರೆ ನೀನು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವೆ, ಹೇಳೆ ಓ ಚೆಲುವೆ ಚೆಲುವಿನ ಹೂವೆ. ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಅಂದ ನೋಡು, ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಬಣ್ಣ ನೋಡು, ಹೆಣ್ಣೆ
ಸಂಗೀತ ಕೇಳಿ ನೋಡು, ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡು, ಹೆಣ್ಣೆ ಸಂಗೀತವೆಂದು ಹಾಡು. ಅರೆ ರವಪ್ಪ ಪರಬಪ್ಪ ಪರಬರಬರಬಪ್ಪ ಪರಬಪ್ಪ ಪರ ಜಾಲಿ ಮಾಡು ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಸೌಗಂಧ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಂಗೀತ ನಿನ್ನದು. ಯಾರ ನೀನು ರೋಜಾ ಹೂವೆ, ಯಾರ ನೀನು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವೆ, ಹೇಳೆ ಹೋ ಚೆಲುವೆ ಚೆಲುವಿನ ಹೂವೆ. ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ನಾನೇ ರಾಜ ನಾನು, ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಕದಿಮ ಕಳ್ಳ ನಾನು, ಪ್ರಳಯಂತಕ ನಾನು ಕೇಳು ನೀನು. ಲೋಕವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಸ್ನೇಹವೆಂಬ ಲವ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಹಾಡೋ ಪ್ರೇಮಿ ನಾನು. ಶಬಪ್ಪ ಶಬಪ್ಪ ಶಬರ ಶಬಪ್ಪ ಶಬಪ್ಪ ಶಬರ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ, ಈ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಎಂದೆಂದು ನನ್ನದು. ಯಾರ ನೀನು ರೋಜಾ ಹೂವೆ, ಯಾರ ನೀನು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವೆ, ಹೇಳೆ ಹೋ ಚೆಲುವೆ ಚೆಲುವಿನ ಹೂವೆ. ಸೌಗಂಧ ಹೂವಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿತಂತೆ ಸೌಂದರ್ಯ, ಹೆಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿತಂತೆ ಸಂಗೀತ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತಂತೆ ಹೇ 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 ಹಾ 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 ಹೇ ಹೋ ಹೇ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಶಪರ ರ ರ ರ ಲಾ 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 ರ ರ ರ ರ para pa 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 sarapa Tabotawara saisaliwara ole alazulo na borengora ota la Paulo Nagara ha 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 wa 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 Stelin bonta sorriso sarpotel sagletin sarmelta merry go roundar chede chedwanguta lutin ki tempo te connectingta giant wheeler bostalo mon ticket khali thane muja shini ek antik dali Oir pana fude anti fugars on rolli. Oh my God, munantune veng makamarli. Ha ha, my God. Auntie suskar sodi, uncle sakal, kanti uske kadi. Beautiful lady, adliti tadi. Udki marit murave gordorli sadi. Titlan makaringudonche istol dislem. Ta istolant sobitek chedu asle. Kesanche mountain kellen taja city to woodle ringwood lelen taja mountain arpodle ha 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 lucky fellow mun bobo lakaso har galunu fulanso photo khadlo amso udas vesona modi cha festa so charana ko mog club band raja chedwa so ha ha lucky fellow bobo lakaso har galunu fulanso Foto kadlo amso udas vesona monticha festa so charana con mojiklo band racha chedwa so baila gamude remix karala e aage masina takala maava oravala yal pana menge nava picha malat paravela jayata payana hoya data ekvela bet bet dage duwa aram karala o jaye kiya baila gamude remix karala baila gamude remix karala
ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು. ಕಾಶಿಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡು, ಕಾಶ್ಮೀರ ಸುತ್ತಿ ನೋಡು, ಜೋಗದ ಗುಂಡಿ ಬಡಿಯ ನಾನೆಂದು ಕೂಗಿ ಹಾಡು. ಅಜಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡು, ಬಾದಾಮಿ ಐಹೊಳೆಯ ಚಂದನ ತೂಕ ಮಾಡು. ಕಲಿಯೋಕೆ ಕೋಟಿ ಭಾಷೆ, ಆಡೋಕೆ ಬಂದೆ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ, ಕನ್ನಡ ಕಸ್ತೂರಿ ಕನ್ನಡ. ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು. ಬದುಕಿದು ಚಟಕ ಬಂಡಿ, ಇದು ವಿಧಿ ಓಡಿಸುವ ಬಂಡಿ. ಬದುಕಿದು ಚಟಕ ಬಂಡಿ, ವಿಧಿಯಲೆ ದಾಡಿಸುವ ಬಂಡಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪ ಇದು, ಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪ ಇದು, ನಾಟ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಡೆ ಇದು, ನಾದಾಂತರಂಗವಿದು. ಕುವೆಂಪು ಬೇಂದ್ರೆಯಿಂದ ಕಾರಂತ ಮಸ್ತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವೀ ಕನ್ನಡ, ಓಟಗಿನ ಕನ್ನಡ. ಕೈಲಾಸ ಕಂಡ ನಮಗೆ ಕೈಲಾಸ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ದಾಸರ ಕಂಡ ನಮಗೆ ವೈಕುಂಠ ಯಾಕೆ ಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಬರು ನಾನಿಲ್ಲಿಯೇ. ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು.
सोबीत एक घर केला गो आम्ही कोणसून उद्देश बरो काळजानी मोजेन सर्वस्व तुका तुझेन सर्वस्व माका चिंतनानी सोबतानी करण्यानी सोबीत एक घर केला गो आम्ही कोणसून उद्देश बरो काळजानी मोजेन सर्वस्व तुका तुझेन सर्वस्व माका चिंतनानी सोबतानी करण्यानी आमच्या मोगाक गोती प्राय नाका सदा हासून खेळून मोगवो असो सुवाळो चिरयेंतल्या हळयेका पावंडानी सोबीत एक घर केला गो आमी कोणसून उद्देश बरो काळजानी मोजेन सर्वस्व तुका तुझेन सर्वस्व माका चिंतनानी सोबतानी करण्यानी आमच्या मोगांत आभाव जावंक नजो आमचे भितर दुबाव येवंक नजो आमच्या मोगांत आभाव जावंक नजो आमचे भितर दुबाव येवंक नजो म्हजो हो जीव तुजो तुजो तो जीव म्हजो जावनी विशाल आमची समजोनी सोबीत एक घर केला गो आमी कोणसून उद्देश बरो काळजानी मोजेन सर्वस्व तुका तुझेन सर्वस्व माका चिंतनानी सोबतानी करण्यानी चिंतनानी सोबतानी करण्यानी चिंतनानी सोबतानी करण्यानी